your spirit is connected to the Lord and you have a supernatural entrance in his throne room. So let's enjoy talking to the Lord in his own language, when in his own loved language. Shikaya siantrodorobo dayanda raba shandorobo rende leanda raba shianda rayandorobo deende rebe 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 rende rebe shianda raba rende rebe Shikaya daranda rabari rebe la shiando robo shibayando loro do di shaba baba baba mama baba mama shibaba ya mama baba ya baraba ya baraba shibayanda raba yere me be shibayanda randa raba ya barambara randa. This is a believer's direct access to the Lord. This is every believer's right, direct access to the Lord. Labashar. Any complications in your life, you can see, you can experience that you are coming out of all those complications where you cannot express your own words through the words of prayer, but through the praying in tongues, uttering the words which you don't understand. As you are imagining on the scriptures, you will definitely experience all the complications of our life is getting solved in Jesus' name. Baba Shibayando Robo Lerende Rebe Rende. Just continue for a couple of minutes. Bashianda Raba Derende Rebe Shibayata Randa Raba Shiandoro Shikayanda Raba Deende Rebe Shianda Laranda Raba Deende Rebe. Talk to the Lord, talk to the Abba Father, talk to this Baba Shibayanda Robo Shikayanda La Shianda Raba Yande Rebe Rende Rende Rebe Shianda Raba Baba Rambo Robo Irende Rebe Rende Rende Rebe Rende Rebe Rende Rebe Dabaranda Raba Yate Rende Rebe Rende Rebe Rende Rebe Shianda Raba Rende Rebe Rende Rebe Shikaya Rondo Robo Shataranda Raba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, our Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. We praise you. We praise you. Glory be to your name. Loving Father, the creator of every living being, every creation, thank you, and we praise you as we all come to the throne of your grace with a thankful heart, with a grateful heart, to say you thank you, to praise your name. Thank you, Father God, for a beautiful life what you have given to us, that we are living today, and your breath and every different parts of the organ are so perfectly functioning. Thank you for this healthiness. Thank you for the favor. Thank you for the anointing. Thank you for the power which glorify us, glorify you. Thank you, Father God, for the authority. Thank you, and we praise your name. We praise and thank you, Holy Spirit. We want you to teach something which can help us in our daily routine, something which can help in every day of our life, so that we no more walk in that ungodly way, but walk according to the promised word, according to the word which produce faith in us. That every walk, every step be the walk of faith. Thank you, and we praise you that you're helping us to be sensitive to hear your voice. Thank you, Father God. Yes, we are willing to be sensitive to your words. We want to hear your words. Thank you, and we praise you, Father God, for your strength, for your ability, for everything what you have given as a gift. And especially be thankful and grateful for the blessings that you have empowered us to be like you, to bring a result like you. Thank you, and we praise you for helping us to repent from all those things which we were not repenting of. Yes, Lord, thank you, and we praise you. Holy Spirit, make the teaching so simple that we can understand it, that we can digest every teaching, every understanding, confirming with signs and wonders. Holy Spirit, let every word coming out of my mouth be your word. I don't want any mental knowledge here anymore. I want your knowledge. Oh, Holy Spirit, take over this session.
You are the perfect teacher. Thank you for guiding us. Thank you, and we praise you. For I bind every spirit of distractions, disturbance. In Jesus' name I make this prayer. Amen. Praise God. Hallelujah. What is the time we wind up? 5? Praise God. Hallelujah. Okay. Thank you, Jesus. Tell me one thing. Thus, God has said to lay down the treasure of this world, to lay up the treasure of this world. Yes, small question. Because we are all, grown. We are already having a lot of knowledge that we many a time fail to put in practical, but actually it should be more practical what we are learning. We should be a gospel living. Not a gospel hearer, but gospel living. So, are we supposed to lay up the treasures of this world in our life? Nobody knows? No answers? Nobody? Oh my God, I thought we are all grown people. Praise God. Okay, Matthew 6:19, what it says? Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, okay, here it is. Sorry, I didn't know. I thought, yeah. Okay, somebody can read? You don't have a mic, right? I'll read, okay. You have a mic? Yeah, read. Read, no? Konkani also we need. First, let's start in English. Do not lay up for yourself. Make it on. Yeah. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Praise God. Konkani, in Konkani, give her. Thank you, Jesus. संवसारान तुमकां थेवे आसता, थेवे करूं नाका. थंय साना आनी कीड ते खावन इबाड करता, आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. Praise God. सुजमले देवा कितें जाय? आमी नको आसली न्हू. नको जाल्यार कितले डिफिकल्ट दिसता न्हू. कितले डिफिकल्ट दिसता नको तें कितें करपाचें आतां? जर तूं जाणा जाल्यार तेका कितें तरी सुटावो करुया आतां. सो हांव नकोच कितें करपाचें हांवें. आनी वेरी सारकें क्लियरिटीन आसा हांगासर. जें आमी करता ताजे अगेन्स्ट आसा हांगा. आमी कितें संवसारीक कितें आहा पळय तें एकठांयूंक बसल्यात. हय की ना? संवसार कितेंय जावं तें आमी तेका एकठांय करपाक भुरगेपणांच्या हातून चालूच आहा. आमचो गोल, फोकस, एम कोणाचेर आसा? हे वस्तू नाका तेका एकठांय करपाक. हय की ना? येस नो? हय. सो हे वस्तू आमी जेन्ना एकठांय करता तेन्ना आमकां थोडे दीस बरें दिसता, पण मागीर एकठांय केल्ले वस्तू पासून आमचे कडेन उरोना. एकठांय केल्ले पासून ते वस्तू आमकां हे सगळे तेका सायड इफेक्ट भरपूर आहा. आनी हे सगळे एकठांय पासून केले न्हू ते आमच्या वांगडाय वचना. खंयचेच तितून आमकां एक्चुली हेजो बेनिफीट जायना. तरी आसतना आमी तेजे फाटल्यान लागल्या जें आमचें न्हय, जें आमच्यांनी करूंक जायना. सो जें आमकां करूंक नाका तें आमी करतात. सो अशें करीत जाल्यार हे देवाची खुशी वो आमचे खुशी? हूज वील इज दीस? गॉड्स वील or my own will? My own will. सो अशें हें सगळें आमी एकठांय करूंक बसतना आमचें इवन बरी हेल्थ आसा ती हेल्थ पासून पिड्यार जाता. आमचे जायते बरेपण आसता ते पासून पिड्यार जाता.
जे फॅमिलीन पयशे नासतना भाव धाकटे आसतना भाव भयणां कितली बरी फॅमिली सारके एकामेकाक सोडून रावना, एकामेकाक पांय घालून न्हिदतात वय न्हू. जशेंच प्रॉपर्टीचे मॅटर येयले, जशेंच पयशाचे मॅटर येयले, एक भाव थंय पावलो, एक भाव हांगा पावलो. कितें जालें? हे वस्तू एकठांय केल्या उपरांत कितें जाता? फूट पडटा की ना फॅमिली मध्ये? पडला की ना? भाव भाव खंय पावलो, भयणी भयणी खंय पावल्यो? दुस्मान, व्हडले दुस्मान जाले. कारण कोण? देवाच्या बासायल्ल्याच्या आड चल्ले म्हणून, आड चिंतना केली म्हणून, आड फोकस केले म्हणून, आड एम केले, त्याच्या विरोध म्हाजो गोल आसलो म्हणून. माझी विजनां कसली? संवसारी. सो हितून स्वताची फॅमिली आमची कितें केलें? एकठांय रावले ओ सेपरेट जाले? प्रॉपर्टीक लागून झगड्यो. भुरगेपणाक प्रॉपर्टी जाय? कांय नाका. आनी मागीर कितें जाता म्हणटा? ना बायलां येयत न्हू घरान, दुस्पट जातात म्हणटा मागीर. हय की ना? काजारा उपरांत गोवाक डिवायड करता फॅमिलींतले म्हणटा मागीर. पण आमचो फावंडेशन कितें आसलो? कित्याक जावंक अशें पावलें? कित्याक आमचो फावंडेशनूच सारको नासलो. आमचो ते नीव घातलेलो पळय तोच सारको ना. आमी ब्लेम कोणाक करता? म्हाजें जिवितांनी मरण ते बायलेक हाडल्या उपरांत म्हाजें सगळें चेंज जालें म्हणटात. जिवितांनी मरण बायलेचेर आसा? बायल डिवायड करूंक शकता फॅमिली मध्ये? एक्चुली कोणेनूच करपाक जायना. देवाचो मोग स्वतानूच सेपरेट करूं येता आनी कोणेनूच करूंक जायना. पण आमी कितें? आमचो नीव सारको ना, आमचो फोकस सारको ना, म्हणून कितें जाता? आमचो गोल हेजेर पडलेलो आसा. बारीक बारीक वस्तूक पासून येत न्हू, पयशेच म्हणून न्हू, आनी कितें बारीक बारीक वस्तूक पासून हे संवसारीक बारीक वस्तूक लागून पासून आमी किजिला करता. मिनींग ना वस्तूक पासून आमी ताका गोड धरून बसता. कोणें कितें सांगलें? लागलें म्हाका. तें पासून संवसारी न्हू तें? कोणें कितें सांगलें म्हण संवसारी न्हू? तें म्हाका जाय, तें घट धरून रावता. तो एम आसता, तो गोल आसता. म्हाका म्हटलेंच कशें न्हू? हय की ना? कितें म्हणटा जेम्स 3 विल कम हियर. जेम्स 3 14 or 15. जेम्स 3 14 घालपया ओ 15 नाही. थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. सो ह्या वस्तूचो जर आमी फोकस करीत आमचो न्यू सारको, मागीर आमी ब्लेम करता बाकीच्या वस्तूचेर. आनी जे आमी एक फॅमिलीन एक मोग जो व्हांवता, तो मोग डिवायड जाता, तो मोग आमकां तुटता. आमकां ते एक्चुली देवाचो मोग आमकां घेवचे जाग्याचेर आमी तोडून उडयता. प्रेज गॉड. But if you have bitter envying and strife in your heart, glory not and lie not against the truth. Okay? But if you have a bitter envying and strife, हे bitter envy and strife हे हुंयच्यान पावले काय? बिटर म्हणजे कडूकसाण, एनवी म्हणजे राग, राग म्हणजे वो मनशाचो राग, मनशाचो राग, भावाचेर राग. ओके? देवसाचेर राग न्हू, देवसाचेर राग काडूंकूच जाय. पण थंय काडूंक सोदना आमी देवसाचेर राग, आमी मनशाचेरूच काडूंक सोदला सगळो. खंयच्यान येयलें सगळें. आनी मागीर स्ट्रायफ म्हणजे हें रावप म्हणजे सारकें कितें म्हणटा कोंकणीन वास फेसता. पूण तुमच्या काळजांत निंदुकायची गडसाण आनी सोरती आशा आसा जाल्यार तुमची बडाय सांगून सत तें फोटी मनान लिपू नाका. आनी देवा सारकें चड फास्ट केलें तूं. पूण तुमच्या काळजान निंदुकायची गडसाण ओके म्हणटा गोडसाण खंयचें गोडसाण हय. ओके. वो सोरती आशा आसा जाल्यार
स्वार्थी ओ स्वार्थी. ओके, ओ स्वार्थी आशा आसा जाल्यार आसा जाल्यार तुमची बडाय सांगून तुमची बडाय सांगून सत्य फोटीनी लिपू नाका. लिपू नाका. आमी हें करीत येयल्या की ना? सोत लिपयले आनी फोटींग फुडें काडल्या की ना? आं, नीव सारको आहा आमचो? नीव सारको आहा? आमी फोटींग फुडें काडला, सोत फाटल्यान दवरल्या. आनी सोत म्हणजे कितें? हे संवसाराचें कितेंय आहा पळय तेजें एकठांय करूंक बसले आमी, तें सोत न्हय, फोटींग तें. आतां फोटिंगाचो नीव काडले जाल्यार आनी कितें उरलें? मनशांत मनशा मदें फूट पडटा आनी हांगासर देवाचें मोग व्हांवचे जाग्याचेर आतां मनशाचो मोग येता. म्हणजे कितें? म्हाका कोण मोग करता तेकाच हांव करूंक शकता. म्हाका जो राग दिता तेका हांव आनीक मोग करता. हय जाता? जायना न्हू? कित्याक आमी ऑलरेडी हे सगळेचे नीव काडल्या म्हणून आमच्यांनी कितें जाता? आमकां तें मोग करूंक जायना देवाचो. आमकां खबर आहाय पासून जाल्यार आनी आमी हितूंतल्यान हेजेर आमचो फोकस आहा जाल्यार आमी देवाचो मोग, आगापे मोग म्हणटा पळय, सेल्फलेस मोग म्हणटा पळय, तो आमी एक्सपिरियन्स करूंक पावना. म्हणून आमकां मोग ना जाल्यार आमी खंयचीच कामां करूंक पावची ना. देवाचें तूं कितलेंय रिट्रीट कर आनी कितलेंय करूंक पावची ना. म्हणून हांगासर मन सांगिना काळीज. कित्याक सगळें म्हणटा तें काळीजूच सारकें गरजेचें. सो कितेंय आमकां ह्या संवसारांत कितें घडटा पळय तें काळजा वयल्यान कितें येयल्या पळय भितरल्यान काळजांतल्यान तोंडांतल्यान उलय पळय त्याच प्रमाणे आमकां आमचें जिवीत घडटा. देवान सांगलेलें तशें आमकां जिवीत तें घडोवपाक जाय. तें बरें जिवीत, एकदम सारकें सुडसुडीत जिवीत, हेल्दी जिवीत, कांयच उणें नासतना जिवीत. तें जिवीत सोडून आमकां आमी स्वताचेच म्हणजे देव जाले, आमी स्वताकूच देव केल्यात आनी आमी ह्या संवसाराचे देव जाल्यात आनी हे संवसाराच्यो वस्तू एकठांय करपाक आमी फुडें सरल्यात. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो हे संवसाराचे आहा जाल्यार हे सगळे वस्तू मेवतले. कितें? फोटींग सोत सोडटले आनी फोटिंगा फाटल्यान आमी सोत म्हणून सोदमून रावतले. जाणा जावन पासून आमी फोटिंगाचो सपोर्ट दितले. दिल्या की ना? फोटिंगाकूच आमी सपोर्ट दिता. जायते आमी जाणा जावन पासून तांकांच सपोर्ट दिता जे हे संवसारी आहा, जे आमकां फायद्याचे न्हय. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो आमकां देवान कितें सांगलां? ह्या संवसाराचे आमकां कांयच फायदो जावचो ना. जे आमच्या तोकलेन कितें आसा? म्हाजे कडेन जायते पयशे येत, ग्रेस्काय येत, घर जायत, बंगलो जायत, सगळे. आनी ह्यो वस्तू एक्चुली कितें आहा? देवाक नाका जाल्ले हें. एक आवय बापायक नाका आपल्या भुरग्यांचें बरें घर जाल्लें, बरें प्रॉपर्टी जाल्ली, तो ग्रेस्कान वाडलेलो. एक आवय बापायक नाका? एक मम्मी डॅडीक नाका? तेंचो स्वभाव आहा की ना? ताजो भुरगो वाडलेलो जाय की ना? तशेंच स्वर्गीचो बाप पवित, तो कितलो आमकां पळोवंक सोदता आमी वाडलेली. तो कितलो आमकां पळोवंक सोदता वाडलेली. पूण आमी कितें करता? आमी हेजेर एम, गोल, फोकस दवरला. ते एकठांय करपाक म्हणजे आमची ड्युटी कितें? हे वस्तू एकठांय करपाक. आमची ड्युटी कितें आसूंक जाय एक्चुली? देवाचो राजवट सोदपाक, देवाक सोदपाक, देवाचो मोग सोदपाक, देवाची जाणवाय सोदपाक. समज जेजू येयलो संवसारान आनी बापायची वळखूच नासली. जेजू करून पावपाचो हे सगळें कितें केलां तें? जेजू वळख आसली, बापायची सारकी वळख आसली, खात्री आसली. तो तयार आसलो 3 दीस म्हाका मातयेन घाल काय न्हू, तो 3रे दिसा हांव येतलोच, परत जिवन जातलो. कित्याक? बापायची वळख आसली. आहा आमकां वळख? कोणाक तरी हा वळख आमकां आसा खंय दिसता, पूण आमकां वळख ना. पूण जेजूची वळख जशी बापायची आसली तशी आमचे कडेन आसा. आमी कितलीं वर्सां रिट्रीट केल्या जायत, पूण आहा वळख? जेजूक वळख आसली आनी तो म्हणटालो बाप म्हाका बापूय कितें सांगता तें हांव करता. म्हाजी बापायची उतराई. हांव म्हाज्यो खुश्यो पाळूंक येवंक ना. हांव येयला बापायच्यो खुश्यो पाळपाक. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया.
सो आमकां कितें दिसता जे आमच्या आनी आमच्या मायंडान आमकां कितें दिसता पळय हे संवसार कितें शिकयला पळय हो संवसार कितें शिकयता आमकां संवसाराचे वस्तू एकठांय करूं नाका म्हणटा ओ एकठांय करूं म्हणटा एकठांय करूं म्हणटा आनी त्यो वस्तू आमी एकठांय करीत आसा सोंपो ना मोरोसोर पासून करूंक सोदता रिटायर जाला तरी आमकां जायच म्हणटा ते प्रेज गॉड लास्ट जीव पासून आहा तरी हे ग्रेस काय आड रे म्हाजे कडेन म्हणटा आनी तेजे पासून तरी झगडी खंय भायर न्हू घरान कितें आसपाक जाय झगडी आसा मोग आसूंक जाय मोग कितल्या घरांनी मोग आहा सांगा म्हाका मागीर ब्लेम कोणाक बायल सारकी ना काजा जाल्या उपरांत हे बायले घोवाक घेवन वता प्रेज गॉड हालेलुया जाता की ना हे सरप्राईज कितें न्यू आयकोता प्रेज गॉड कित्याक जालें कित्याक आमचे इंटरनली आमचे ते फिक्स जाल्ले आहा म्हणजे आतां पळय हो मोबायल दवरला पळय ताका टायट करपाक ताका नट टायट केला तो थंयच रावला तशेंच आमच्यांनी कितें केला इतलो टायट केला की तो हालोना कितलेंय सांगो जाल्यार तो लूज करी जाल्यार एटलिस्ट तो पडोन न्यू प्लेस घाली येता न्हू तो इतलो टायट जाल्लो आहा की आमी ताजे भायर चिंतूंकूच पावना हे पळय फोटींग सोडून ग्लोरी नॉट द लाय नॉट अगेन्स्ट द ट्रूथ सोच सोडून फोटींग कोणाक कित्याक करता देवाचें उतर सांगता हांव सांगिना आनी हो कोण उलयत जाल्यार तूं चड हुशार रे चड शाणो म्हणटा आपणाक हांव सांगिना हांव हुशार न्हू देवाचें उतर म्हणटा कोणी घरान येवन सांगी जाल्यार कितें दिसता हो चड शाणो म्हणटा आपणाक आपल्या जें जायना आमकां सांगूंक येयला प्रेज गॉड हालेलुया सो असो जर आमचो फोकस आहा आनी तुवें रिटिरा करूंक सोदताय तुजें बरेंपण येवंक सोदताय तुजी उतरां सारकी लायनीर हाडूंक सोदताय तुजो फुडार बरो करूंक सोदताय आनी तूं हे जे आड वयताय सांगलेलें सोडून तूं आपल्याक दिसता पळय तशें करताय जाल्यार फुडार जाता आमचो भुरगीं आहा पळय ती सोडटली लंडन पावतली तुका हांगाच उडयतली आश्रमान घालतली प्रेज गॉड थँक्यू जीजस चालू आहा न्हू भुरगीं पासून पोवची ना कित्याक आपलो न्यूज सारको ना भुरग्यांक कितें शिकयलें ह्या संवसाराचे ग्रेस काय कशें जोडपाचो कॅरियर बरो कॅरियर कसो करपाचो आमी शिकोवंक ना लोकांचो प्रॉब्लम कसो सॉल्व करपाचो शिकोवंक ना आमी म्हटलें तुजो प्रॉब्लम कसो सॉल्व करपाचो आमी भुरग्यांक शिकयता आपलो प्रॉब्लम कितें सॉल्व कसो करपाचो तो शिकयला आमी लोकांचो प्रॉब्लम कसो सॉल्व करपाचो आमी शिकोवंक ना कित्याक आमकां डिजायनूच तशें केल्ल्या म्हाजो स्वता हांव प्रॉब्लम सॉल्व करूं वयता करता एक फावटी 2 फावटी पिड्ड्यार जाता 10 फावटी पिड्ड्यार जाता हांव जो दुसऱ्याचो सॉल्व करता म्हाजो सॉल्व करीत आसतना ऑटोमॅटीक सॉल्व जाता खंयचें बेस्ट दुसऱ्याचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक ओ आपले ओ दुसऱ्याचे भाट घेवपाचे इल्लेशे घेवया इल्ले म्हणून जाता की ना भितरूच आहा तो कचरो तो एक्चुली तो भितरूच आसता केन्ना तो चावता खबर ना लोक घेवया आमकां मातसो फायदो पडटा न्ही इतलें मातशें बरें पडटा घेवया इल्लें मातशें तें सेप्टीक बीन फुडें बरें पडटा म्हणून मागीर घे शेजाऱ्यान तुजें मागीर कितें शेजारी बरो न्हू पण हांवें घेतल्या तें म्हाका खबर ना कोण बरो न्हू शेजारी इल्लें दी रे फुकट दी रे प्रेज गॉड सो देवाचे खुशे प्रमाणे चलता आमी देवाची खुशी जाता हांगा ना सगळ्यांक कोंकण येता न्हू प्रेज गॉड सो हूंय ना हूंय आमचो तो कचरो आमच्या जिवितांत आसल्या कारणान आमची जायती बरी बरी कामां शिरकोल्ली आहा देवान भासायले आमी बेश्टे येवंक ना सगल्यांक बरें ब्युटिफूल एक्चुली आमी एकामेकाचे कंपेर पासून करता पळय इतले चुकीचे करता हांव बरो आनी तो वायट म्हणटा पळय हांगासर आमी देवाक असो इन्सल्ट करता की आमी जसो जेजूक इन्सल्ट केल्लो तुवें देवाच्या क्रिएशनाक जर आमी कंपेर करीत आमी कोणाचो इन्सल्ट करता देवाचो इन्सल्ट न्हू ओ कितें आपुणूच जावन येयला कोण बरो दिसना तो आपुणूच जावन येयला की देवान ताका रोचला रोचलेले वस्तूक आमकां रायट आहा ताका इन्सल्ट करपाक कंपेर करपाक तेजे वायट उलोवपाक आहा आमकां कोणाकूच रायट ना
देवान रुचले आनी तेच देवाक आमी बुजता आनी तेच देवान बुजलेले देवान आनी तो आमकां जेन्ना दाखयता आमची आमकां वाट दाखयता. GPS दिले आमकां, बायबल आमचो GPS. हे लायफाचे जर्नी खंय लेफ्ट रायट चेंज जातली आमकांच खबर ना, पण हो GPS दाखयतलो लेफ्ट आनी रायट, खंयचे टायमार लेफ्ट येवपाचें आनी खंयच्या टायमार रायट येवपाचें. हो GPS दिला देवान. आयज आमी इतलीच जाणां जर आमी जर घट जाली न्हू, ते 12 जाण कितें केल्ले पळय, आख्खो संवसार हालयलो पळय, आमी कितें करूंक शकता? संवसारा भायर वयतले हालोवपाक. आमी सुबेज आसा 12 की न्हू, आ की ना? आमी येयला आमचोच प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व कशे जातले आमचे कडेन? अशें मेंटेलिटी जाल्यार कितें जाता? कित्याक आपलो प्रॉब्लेम आहा न्हू थंयच सांडपाचो, कांय न्हू तो. कित्याक आमकां डिझायनूच करूंक ना आपलो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. आमकां डिझायनूच केला, आमकां क्रिएशनाकूच केला. कित्याक देव पळय आपले पळयना तो. आपलो चेडो गेलो नो प्रॉब्लेम, लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आपलो चेडो गेलो दुखेला, कोस्टोला, सारको पिडा घेतला, सारको तेजी कूड सारकी काबार केल्या, कांय न्हू तो. आपल्याक सोडून आमकां पयलें तेणें, आपल्याक सोडून आमकां पयलें तेणें. कोणाक सोडले? आपल्याक सोडले. तेजो चेडो म्हणजे ताजो जीव न्हू. आतां आमकां कितें जालें, भुरगीं आहा आमकां भुरगीं समज, आमकां कितें जाल्यार उपकारता, पूण भुरग्यांक कांय जावं नाका न्हू, जायना? भुरग्यांक वर रे तूं म्हणटा कितें आमी, मार कितें कर, आपलो सेफ जाल्यार पुरो. आनी ज्या कोणाक भुरग्याक, म्हाका खबर आहा एकदां शिर्डी, म्हणजे पयले शिर्डी वयतालो, जस्ट इमॅजीन. आनी थंयसर व्हडले चेडूं म्हाजे सांडले. त्या दिसा कळ्ळां आपल्या भुरग्यांक कितें व्हॅल्यू आहा पळय तो. नाल्यार जेन्ना पासून तुका असो दीस ना, हो वेळ येना, तेन्ना पासून कळना सेपरेशन म्हणजे कितें तें. एक अर्दे वर घाम न्हू म्हाजो रगत येयल्ले भाशेन जालें. एक अर्दे वर व्हडले भुरगे मेळना आख्खे. आनी शिर्डी म्हणजे तितूं जाणें कितलो लोक, सारको कोण गेलो आहा ताका खबर आहा शिर्डीचें कितें तें. सारको पॅक लोक आसता थंय. आनी खूंय भायर आमी कितें आदी कितें आमचे हांगा बांदव बिंदव आसताले न्हू, तें एकटे घेताले. मातशें सोडलेलें ताका 2 मिनटान गायब जाले. म्हाजे पांयांक अहें इतली स्पीड येयले, खंय धांवलोच कळना, इतकी स्पीड पांयांक येयले की हांव विसरलो म्हाकाच चेडूं मेळना म्हणून. ते दिसा कळ्ळें एक सेपरेशन, बापायचो मोग आनी भुरग्यांक नासतना कितें जाता पळय, ते दिसा म्हाका कळोन येयला सेपरेशन म्हणजे कितें तें. एक सेपरेट जावप म्हणल्यार कितें, आनी स्पेशली आपल्याच भुरग्यां कडेन. कित्याक थंय तुजो बॉन्डेज चडूच स्ट्रॉंग आसता. म्हणून बापाक आपल्या पुताक असो पळयतना ताका बरें दिसलें ना, पूण आमकां रुचलात तसो आपल्या सारको दिवपी ना घेवपी, खाली तो दिवंक जाणा. आपले कडेन एकूच उरला, एकूच पूत म्हणटा उरलोलो, एकाय सोडूंक ना तुमच्यांनी, आमच्यांनी तेकाय सोडूंक ना. तेकाय घेतलो, आजुनूय घेतला तो घेतला, आजून तरी आमी तेजे उतरा प्रमाणे चलपाक जाय. प्रेज गॉड. 2 दीस 3 दीस 4 दीस बरें आहा, मागीर मातशें रिट्रीटा वचोंक ना जाल्यार जाली जाम पडटली मागीर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो जेजून आमकां कितें केला पळय, आपल्या फायद्याक न्हू, आमच्या फायद्याक केला. आमी थंय इफेर्नान गेली, आमी आज कॉस्टा वता जाल्यार जेजूचे कांय फरक पडना, बापाचे कांय फरक पडना हांगासर. आमकां स्वर्गी राज्यान पळोवंक सोदता, आमकां पळोवंक सोदता तो हांगासर स्वर्ग स्थापना केली, स्वर्ग स्टॅब्लिश केल्ले जाय. हांगासर स्वर्गाचें जिवीत जियेलां. आनी स्वर्ग म्हणजे कितें, हें फोटींग सोडून स्वता फाटल्यान धांवपाक. संवसाराची वस्तू ग्रेस काय, हे जर एकठांय करून रावले आमी स्वत सोडून फोटिंगाचेर धांवता. स्वत एक जाग्यार उरले आनी फोटिंगाचें जिवीत जियेता. हे संवसाराची वस्तू कितले म्हणून एकठांय केल्ले, कोण हॅपी आहा? कोणूच हॅपी ना, कोणूच हॅपी ना. आनी जे कोणा कडेन जितले सुबेज पयशे आहा तितले सुबेज प्रॉब्लेम आहा. इवन पयसो आहा तो पासून सॉल्व करिना पळय तेंचो प्रॉब्लेम तसो आहा. प्रेज गॉड. आनी आमकां केन्ना कळोन येयलें, जेन्ना आमी ह्या मिररान गेली, देवाच्या उतरान गेली, तेन्ना आमकांय कळोन येयलें, आमकांय सजमून येयलें कितें जाता तें. सो ह्या संवसाराचेर जे फोकस आमी आसा पळय,
तो काडून देवान सांगल्या ते स्वताचेर जर फोकस मारता जाल्यार डेफिनेटली आमचो एम चेंज जाता, गोल चेंज जाता, फोकस चेंज जाता, आमचें पळोवप नदर चेंज जाता. जे कुडींनी पळयताले आनी हे जेर फोकस करताले आतां आमी ओत्मीक पळयतले जे सुर्गीचो बाप पळयता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. म्हणून आमकां कळना, समज आमी उतर घेतलें आनी थोडे दिसा उतरान रावले, आमकां देव रोखडोच असायनमेंट दिता. असायनमेंट खबर आहा? असायनमेंट कोंकणी कितें म्हणटा? काम, वावर, कितें असायनमेंट? असायनमेंट खबर ना? कार्य. एक आमी म्हणटा उतरान येयली न्हू, सोमतो असायनमेंट दिता. कित्याक आमी म्हणटा हांव आतां उतरान येयला, वेरी गूड, आतां द्या सांग म्हाका कितें जाय तें, हांव करपाक रेडी आहा. म्हणटा बरें आहा, काम कर. आनी जशेंच तूं कामाक वयता थंय एनकावंटर जाता कोणाचें? पयलो एनकावंटर देंवचारा कडेन जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. पयलो एनकावंटर कोणा कडेन जाता? कोणा कडेन जाता? जशें सोत येयलें आमचे कडेन समज, ओके, आयज हांव बदलतलो जिवीत, पयलो एनकावंटर जाता तो देंवचारात कडेन. आतां पळय एक्झाम्पल आं, जेजू ह्या सायडीच्यान त्या सायडीक वयतालो. कित्याक वयतालो बोटीन? सगळें जाणा न्हू, हांव एज्यूम सगळें जाणा आमी. कित्याक वयतालो? व्हडल्यान ह्या सायडीच्यान त्या सायडीक वयतालो बोट घेवन सिसा वांगडा. कित्याक गेलो वयतालो? ना, त्या वाटेन एकलो साखळेन बांदलेलो ताका सेट फ्री करपाक वयतालो. डेमन पोसेस आनी तो सारको कितले डिमन्स ताजे भितर आसले. ताका तो घोडेक आपल्याकूच कातरून घेतालो, आपल्याकूच त्रास करून घेतालो. आनी घोडेक तो आपूण हे सगळें देवाक मागता आसतलो, पूण तो हेल्पलेस आसलो. कित्याक तो पोसेस आसलो, ताजेर कंट्रोल नासलो. पूण हूंय तो आपली तोकलेन देवा कडेन मागता आसतलो. मागप म्हटल्यार हेल्प. आनी ताका हेल्प करपाक वा ताका सुटका मेळपाक जेजू त्या लोकांक सोडटा, इतले लोकांक सोडटा. तो प्रवचन करतालो ते आनी चल म्हणटा पोलतोडी या. प्रेज गॉड. आनी वयताना कोणा कडेन पयलो एनकावंटर जाता? आं, पयले कोणा कडेन फेस करचें पडटा जेजूक आनी ताजे डिसिसांक? कित्याक येयले ते स्टॉर्म? ते बेश्टेच येयले? असायनमेंट. जेजू कडेन एक असायनमेंट आसलो. कसलो असायनमेंट घेवन गेल्लो? त्या मनशाक जो देंवचार ताका सारको पोसेस केल्लो, ताका सारको दवरलेलो, घट दवरलो आनी ताका सांकळेन एका मनशाक तो आयको नासलो, ताका सांकळेन बेडयेन ताका सारकें बांदून दवरचें पडटालें. त्या मनशाक साल्वार म्हणजे तो असायनमेंट आसलो म्हणून पोलतोडी वचपाक भायर सरलेले. आनी मोदें कातूच वादळ, मोड, वारो, कितें म्हणना तें सगळें येयलें. जेजू न्हिदला सुस्त आनी सीस पळयता हें सगळें दृश्य. कितें पळयता? बरें उमेद येतालें पळोवपाक. ताचो जीव वयतालो. आतां कितें करया रे बाबा, मेले आमी आयज, कित्याक म्हणून येयले काय म्हणटले. कशें करून चिंतना येता मागीर? ते देवाचें काम करूंक वयताले, बरें काम करूंक वयताले, दुसऱ्यांक साल्वार करून घेताले. मिशन आसलो तेंचो, आतां असायनमेंट आसलो. तांकां खबर ना, जेजू सांगू ना चल या. पूण जेजूक असायनमेंट घेवन गेल्लो की ना? बेश्टो वयचो ना न्हू. जेजू टायमपास करता, आमी टायमपास करता, काडटा उडी आमी. जावं न्ही, आमी जाल्या न्हू जेजू कडेन वचपाक, उडी काडटा. लास्ट ब्रेथ पासून आमी जेजू पासून वावर करुया हांगासून. कशेंय वचून, इवन घरान बसल्या पासून, इवन टंग्सान प्रे करून पासून, देव टंग्स प्रेयर पासून वचून दुसऱ्यांक पासून तुज्या टंग्साचे वरव्यान एक्सेस मेळता ताका. आनी तो ताकाय वचून एक रायट लेबरर वावराडी धाडून ताकाय सुटका मेळपाक जाता. सो आमी जाय ते वाटेन आमी देवाचो वावर चालू दवरूं येता, स्वताचो वावर चालू दवरूं येता. सो हांगा जो असायनमेंट मेळलो. आतां पळय आमचो असायनमेंट कसलो आहा? ह्या संवसाराचे वस्तू एकठांय करपाचो. ते वस्तू आमच्या वांगडा येयना, आमी जाणा की ना? कितले जाणां नको? ते वस्तू आमच्या वांगडा आमी जेजूड वयताना आमच्या वांगडा येता म्हणून कितले जाणां खबर आहा? येता वो येयना? येता आमच्या वांगडा?
तरी ते वस्तू एकठांय करता की ना? प्रेज गॉड. इवन आम्ही उतरा ना म्हणून आम्ही न्हू, हे संवसारी लोक पासून जाणा. ते माझ्या वेळा ते कितले 3 फूट आसता, कितले आसता ते 6 फुटान ते जायना, एडजस्ट जायना भितर ते. प्रेज गॉड. तरी ते वस्तू एकठांय करता. कितें चिंतून म्हाकाय जालें जाल्यार आतां भुरग्यांक करुया, भुरग्यांचें जालें बरें पण नातरांक करुया चल. पण एंड ना तेका. असलें चिंतून अरे तेंकां तूं धरूंकूच जाय आसलें जाल्यार देव बाप तेंकां धरूंक ना तर? तेंकां देवा बापान दवरला न्हू. खाली म्हाका भुरगीं जालें म्हणून म्हाजी न्हू ती तेजी पयली, मागीर आमची. पण तें सगळें विसरता आमी. तेजी न्हू ती म्हाजीच म्हणून समजता. प्रेज गॉड. म्हणून आमचो कितें आहा मायंड हो फोकस खूब ऑक्युपायड आहा. जे वस्तू देवाच्या आड आहा पळय ते काम करतात. अजून पासून हुंयचो मनीस एक आहा की देवाच्या उतरा प्रमाणे काम करता ना. जो कोण खऱ्यानूच देवाच्या उतरान रिगलो, देवाच्या उतरान सारकोच मोगान पडलो तोच मनीस. आनी सगळेच मोगान पडले खंय दाखयता पण सगळे पडलेले नासता. अमकोच आसता तुका. आनी ताजे फळा वयल्यान कळटा हो बाबा हें जें फळ अशें म्हणजे हो मोगान पडलेलो मनीस. आतां खंयचेय चेडे चेडवाचे मोगान पडलेले कळटा न्हू. बायकान भोंवताना दिसती पडटा मोगान पडले म्हणून न्हू. पयल्या ना पळोवंक ना. केन्ना भोंवंक नासता न्हू बायकार मोगान पडलेले जेन्ना. दिसती पडटा की ना मोगान पडटकूच हूंय दिसती पडटा. चेडो चेडो हूंय बायकी दिसती पडटा पयले, मागीर कार येता, मागीर पयले बायक दिसती पडटा. कोण वचोंक नासता न्हू. प्रेज गॉड. सगळे अरेंज मॅरेज, लव मॅरेज कोण ना. हांवूच एकलो आहा. प्रेज गॉड. हांव बायक घेवन हांगाच्यान शिरोडा पासून पावलो. आतां वच म्हटल्यार पणजे पासून नाका. पयलो हो पावलो इतले पयस. फाट दुखना आहलें तेन्ना, आतां फाट दुखता लागीत गेल्यार. प्रेज गॉड. सो मोग कितें आहा व्हरता तुका जाय थंय. कितें तें मोग. रायट. आनी स्पेशली काजा जावचे पयलीं कितेंय सांग. सकाळी फुडें ओल्ड गो वचून थोडायन वच 9 वच, सकाळी फुडें 4 3 5 जायना तरी वच. प्रेज गॉड. हे म्हाजे एक्सपिरियन्स उलयता, तुमचे कोणाचे उलयना हांव. हय जायतें केलां हांवें. कित्याक कळून येयलें हांगासर मोग आसा म्हणून. मोग आहा जाल्यार तुजें कितेंय सॅक्रिफायस करपाक. थंडाय घेवंक जाता, गरमीय घेवंक जाता. नाल्यार थंडी आनी गरमी म्हणून दिसती पडटा नाल्यार मोग नाल्यार न्हू. होय की ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. कमान व्हडल्यान म्हणा थँक्यू जीजस. सगळे चिंतूंक बसले आमी ते स्टोरी फाटी पावले कितें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सगळे स्लो आहा तरी हालेलुया. आतां बरें दिसलें. सगळे आपले थंय पावले सगळे चिंततानी आमी खंय यंग सगळे यूथ जाले न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो हे संवसाराचे जे आमी मोग करतात ताजे फाटल्यान आमी शुअर वयतात. कळोन येता की आमी त्याच्या मोगान पडला म्हणून आमी रात दीस पळयना. आमी शुअर तो मोग मेळोंक जाय म्हणून ताजे फाटल्यान धांवता. आतां जेजून आमचो देवा बापान आमचो मोग केलो. जेजून आमचो मोग केलो कसो कळोन येता. तेणें आपले पळोवंक ना, आमचे पळयले. मोगान कितें जाता आपले पळयता वो दुसऱ्याचे पळयता. मोगाचे पळयता न्हू. चेडो चेडवाचे पळयता, चेडू चेडवाचे पळयता. ओके. तूं भायर सर घातला म्हणजे तुय भायर सर. एका मेळ चल भायर सर पळोवन या. थोडे तो हें आहा न्हू. मोगा खातीर पळोवनी वयता की ना. दोगी फॅमिली जर एग्री जायना जाल्यार कितें जाता मागीर तें पळोवनूय वयता. कित्याक लागून गेले ते राग आहा मोग आहा म्हणून. मोग आसा म्हणून. ह्या मोगा खातीर इतले सॅक्रिफायस करता आमी जाल्यार हो सासणीक जिवीत दिवपाक येयलेलो मोग, सासणीक जिवीत आमकां मेळूंक येयल्लो हो मोग, ताजे पासत कितें करपाक रेडी आमी तर. प्रेज गॉड. आमकां कांय करपाचें ना, खाली उतरात चेंज करपाचें. देवान आमकां कसलेंच अशें धरूंक ना की कितें उखलून भोंव म्हणून कांय दिवंक ना. खाली उतरां चेंज करपाचें, फोकस चेंज करपाचें, गोल चेंज करपाचें, एम चेंज करपाचें.
फोटिंगाचे चलताले ते सोडून स्वत कितें आहा पळय ताका घट धरपाचो, स्वताच्या मोगान पडपाचें. कित्याक स्वताच्या मोगान पडत न्हू, गोळेक स्वताच्या मोगान पडत पयलो शुअर आमी स्वत खबर ना ते म्हणचे देंवसारूय आहा म्हणून खबर कळना. म्हाका खबर नासलें देंवसार आसतालें म्हणून. जेन्ना पासून जेजूची वळख जावंक ना न्हू, देंवसार आहा म्हणून पासून म्हाका खबर नासलें. आसली तुमी सगळ्यांक आसली, म्हाका जाल्यार नासली. देंवसारूय आहा म्हणून ह्या संवसारार. यस ब्रदर, म्हाका खबरूच ना देंवसार हाय आसता म्हणून. म्हाका केन्ना कळ्ळें देंवसार, जेजूची वळख जाली आनी देंवसार आहा म्हणून कळोन येयलें. म्हणजे जेजू वळखूंक येयलो जाल्यार देंवसार पयलो गावता. हॅलो, म्हाका देखल्याक दिसता असलें जाता. आं खबर नासली न्हू, देंवसारची ना. पण जशें जेजूची वळख जाली, मोगान पळय जेजूचे, येता हालोत दोलत कोण आडावपाक. कित्याक हें स्वत सोडून त्या फोटिंगाच्या फाटल्यान लागपाक जाय म्हणून, कंटिन्यू धरपाक जाय म्हणून, हें स्वत नाका म्हणून तो जाय ते फुडें येता तुका आडावपाक, तुज्या भितर तें नाका तें घालपाक. आतां तूं प्रेग्नंट जालाय, ताका एबॉर्ट करपाक नाका ती तूं उतरां उलोवपाक. तुजी उतरां बदलिनी स्वत कळटकूच कितें उलयताय तूं, स्वत उलयताय. आतां स्वत खबर ना जाल्यार कितें उलयतले, फोटींग. देंवसाराची वळखूच नासता आमकां. कितें आमी उलयता, कित्याक वळख ना, कित्याक आमी फोटींग उलयता म्हणून. फोटींग उलयता जाल्यार देंवसाराची गरज ना. स्वत उलय, देंवसार येतलो म्हाका. प्रेज गॉड. हांव मराठी रिट्रीटाक वचपाक तयारी करतालो. तेजे पयलीं 3 दीस हो आकात येयलो, असो वादळ येयलो, सांगपाचेंच न्हू. प्रेज गॉड. हांव हॉस्पिटलान वचपीत मनीस हॉस्पिटलान पावलो. फर्स्ट टायम हॉस्पिटलान पावलो 12 वर्सां उपरांत. आनी कितले इंजेक्शन घेतले जायत सांगा. अरे थोडे खबर आहा, 4 इंजेक्शन घेतले. आतां बरो जावंक जाय एटलिस्ट न्हू. 4 इंजेक्शन घेतल्यार बरो जावंक जाय न्हू. 4 इंजेक्शन घेतले बरो जावंक जाय की ना. 4 इंजेक्शन पयलीं कितली टॅबलेटी बायलेन दिले खबर ना, सगळें घेयत रावलो. कित्याक सांजे वचोंक जाय, ब्रदरीक जॉन्सन पीक करून थंय 4 दीस रावंक जाय. त्या दिसा आनी होच कंडिशन गेलो. ब्रदर कितें म्हणटलो, हो कितें म्हणटलो, थंय रावंक जाता. कसली चिंतना येता की ना, सगळ्यांक येता. सो एक इंजेक्शन बायलेन सांगलें, एक इंजेक्शन मारून यो रे, सारको जातलो. ते पोट दुखता न्हू तुजें सारको. हांवें म्हणलें चल चल तूं सांगता म्हणून या, आयकोया चल तुजें एक फावटी. पळयताले एक इंजेक्शन मारलें ते दुसरेंय मारलें, हांगाय दिलें आनी हांगाय दिलें. प्रेज गॉड. आतां बरें आहा, हेल्थ सेंटरान गेलो येयलो बरें, घरा कडेन आतां बरें आसूंक जाय न्हू. घरा पावतकूच आतां आनीक वाडले, आनीक इतलें दुखोवंक लागलें. आतां सोंसूंकूच जायना. ते पयलीं सोंसूंक तरी जातालें, आतां सोंसूंकूच जायना, तोरमट्टा सारको. आनी एक बी घातलेली ती डॉक्टरांनी, तुका जर बरें जायना न्हू तें सोनोग्राफी कितें करूंक जाय कितें म्हणून लागलें. ती बी घातलेली, ती बी भितर आसली म्हाजी. आतां हांवें म्हटलें आरे देवा म्हाज्या, हें बरें ना. आतां तेणेन बी घातल्या कसली सोनोग्राफी करपाक धांवले खंय, आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा. प्रेज गॉड. आनी गाडयेन न्हिदोन, जो मनीस सारको दुसऱ्यांक सांगपी आतां गाडयेन न्हिदोन. प्रेज गॉड. सोंसूंक जायना इतली दूख. थंय फोनाचेर फोन आहा, ओके ओके म्हणटा, हांगा दंड जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. तोंड उगडू केल्यारूच कितें आहा. हालेलुया म्हणजे देवाक आर्गां दिताय तूं. खंयच्याय वेळार आर्गां दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. आमचें तोंड उगटें जायना न्हू. सजमपाचें हांवूच म्हाजें निसण तोंड हाडटा. पूण आमी तोंड केन्ना उगडटा, जेन्ना कोणाक बरें दिवंक जाय पळय तेन्ना. नाजाल्यार तोंड उगटें जायना, हय की ना. कोण तरी आड येवंक जाय तेन्ना पळय म्हाजें तोंड कशें उगडटा. देवाक आर्गां दिवपाक तोंड उगडटा आमचें. त्रास दिसता. आसा न्ही, तो म्हणटा न्हू हांव ओगी रावता, तें तेका मेवलें. तुका कितें मेवलें. तूं आर्गांनी वाखाण दिता, तुका भरपूर आहा, तूं एम्पावर जाता, तुका ऑटोमॅटीक तुजे भितर तुजी एनर्जी मेवता. म्हणून तें आर्गां दिवप. आर्गां दिवप म्हणल्यार देवाक फायदो न्हू, स्वताकूच फायदो. देवाक आर्गां दिवप म्हणल्यार तूं बारीक हात हो फुगताय मागीर. आर्गां दिवप म्हणजे कितें, तूं नेटान जाता मागीर, तुजें नेट येता. कित्याक ताजी स्ट्रेंथ, ताजो स्ट्रेंथ तुजे भितर वावर करूंक स्टार्ट जाता. आर्गां तेका दिता देवाक म्हणल्यार काम तुजें जाता. बरें आमचें फायद्याचें. इज इट प्रॉफिटींग.
प्रॉफीट जाल्यार करपाचें की वस्तू फाटल्यान धांवया. प्रेज गॉड. सो म्हाका थंयसर येलो सोनोग्राफी सोदतात ते सगळे खंय कांयच मेळना. कितें दनपारां 1 जाल्ली, सगळे बंद कावंटर विंटर पेपर करपाक. ओके बंद कर जाता. सोनोग्राफी आतां येयले थंय कितें कन्सल्ट कितें कॅज्युअलिटी म्हणून येयलें खंय तरी. ते चॅक करता प्रेशर हाय हे ते कितें कितें म्हणटा म्हाका खबर ना, कित्याक म्हाका बसोंक जायना. मागीर थंय म्हणटाले म्हाका आसता आतां कांय ना कितें तरी सोनोग्राफी पळयता जाल्यार पयलें इंजेक्शन मारता. तेंच्यांनी हांगाय मारले आनी हांगाय मारले पत्ते. आतां कितें 2चे कितले जाले 4. प्रेज गॉड. आतां बरें दिसोंक जाय न्हू. आतां बरें दिसोंक जाय न्हू. कोण उलयना म्हाका प्रेज गॉड. आजुनी बरें दिसना पूण मागीर मातसो वेळान एक अर्दे वरान मातशें बरें दिसलें. मागीर सिस्टर येयले तेन्ना हांव मातसो बरो कूल आसलो, बरो जाल्लो. आनी मागीर सोनोग्राफी पळयता तो म्हणटा मरे कांय ना मरे तुजे भितर, तूं एकदम बरो आहाय. आनी हांव तळवडटा कित्याक तर हांव बरो आहा जाल्यार. सोनोग्राफी करता तो आनी तो म्हाका सांगता चॅक करता सगळें कितें लायता न्हू धोळायता तो सगळें आनी पळयता कांय ना रे सगळें बरें आहा म्हणटा तुजें. हांव तळमळटालो कितें इतलो. प्रेज गॉड. सो म्हाका कितें केलें चल वच तूं बरो आहाय म्हणलो जालें. आवय म्हाकाय तें बरें दिसलें म्हणून बरो घेयलो घरा. घरा पावोन बरें जालें. एक अर्दें वर बसून जावंक ना. जे पयले सान केन्ना दुखोंक ना पळय ते कितें सुबेज दुखोंक स्टार्ट जालें. आरे देवा म्हाज्या म्हटलें शी सोंसूंक न्हू हांगासरलो जीव हांगा तोंडान पावला पळय दिसोंक लागलें. सोंसतलो आनी कितें. आतां आनी उपायच ना. तोखलें 4 इंजेक्शन मारले, सोनोग्राफी केले आनी कितलीच टॅबलेटां खाल्ली, कितलीच टॅबलेटां खाल्ली म्हाकाच खबर ना. ते एक दिल्ले कोण खंयचे ते आसता ते दुखपाचे ते सगळ्यांक खबर आहा ते जनरल ते सगळे. तूं प्रेज गॉड. सायक्लोपाम कितें सायक्लोपाम कितें तरी पेन किलर सायक्लोपाम आनी मागीर आनीक तेणें टॅबलेटां बरोवन दिल्ली. प्रेज गॉड. ते सगळे घेवन ते सगळे कितें दिलें म्हाका. आतां तरी उणें जावंक जाय कांय ना. पयलें कितें जावंक ना पळय तें कितें सुबेज दूख. आतां कितें करपाचें हेका. सांज कितें जालें आतां 5-6 जायत येयले आनीक वाडला. आतां वॉमिटींगूय येता आनी बसूंकूय जायना एक जाग्यार. कितें करपाचें. खंय दिसता ते टायमार हे सोंपना खंय दिसता एका दी एंडूच ना खंय दिसता एका असलें दिसता त्या टायमार. प्रेज गॉड. आनी टायम कितलो आतां म्हाका कितले हांगा पयले 6:30 ना 9:30 9 सॉरी. आनी म्हाका भायर सर 8 8ची 8:30 जाली तरी भायर पावना हांव. वोकोन सारकें तोरी दूख सारकी जायना. हांवें म्हटलें बायल म्हणटा तूं वचना काय रे ब्रदरीक सांग कोणाकूय धाड. ना हांव आनी हे आनीक घेवन बसना म्हटलें. तुजें आयकलें खूब थँक्यू वेरी मच म्हटलें पुरो. ह्या आनी फुडें म्हाका तुजी एडवायस नाका दुखो म्हटलें. प्रेज गॉड. आतां आय वील फायट म्हटलें नो प्रॉब्लम. आतां असलें फुडफुडटा काड म्हाजे ड्रेस पयलें म्हटलें घातलें सगलें तो होच येयलो लेफ्ट रायट दुखोना तो हो गाडयेर बसलो. मागीर सगळें फायर बुलेट दुसरेच आतां टॅबलेटी चालू जाल्यो आनी नेट आनी फावटी कित्याक म्हाका चडूच गरज न्हू. गरज आसतना कितलें नेट नासता न्हू. गरज आसतना सारकें तूं ना उपाय जाल्यार सारकेंच नेट आनीक सुबेज नेट आसता. सो ते नेटान म्हणीत गेलो आनी गेलो सारको ब्रदरीक जास्त दिसतू सारको पावला. 8:15 म्हणल्यार तोय भायर 9:15 म्हणल्यार तोय भायर सरलो. घेतले तेका आनी येयलो. कांय न्हू कूल ब्रदरीक कांय कळोंक ना कांयच जावना ते. प्रेज गॉड. मागीर असोच फायट करीत करीत भितर सारकें धोळटालें. पूण आतां जितलें स्क्रिप्चर म्हटलें पळय जसो पावतालो एअरपोर्ट मातशें उणें जालें. अनबेरेबल आसलें पळय जीव सारको हांगा येयलो वयर वखो तें सोडून मातशें उणें जवळ जाल्लें. मागीर परतें आमी थंय पावोन जेवपाच्या टायमार आतां म्हटलें हांव आनी जेयना. ब्रदर म्हणटा अरे जेय रे. ब्रदर जॉन्सन म्हणटा जेयला. हांवें म्हणलें देर इज अ बॅटल गोईंग ऑन म्हटलें. देर इज अ फायट गोईंग ऑन. बरें झुजा चालू आहा. कितें म्हणटलो आनी देर इज अ बॅटल गोईंग ऑन म्हटलें यू कॅरी ऑन. ते दिसा न्हिदूकूच ना की रात बसून ते दिसा बसून न्हीद पडोंक ना.
अशें करून 2 दीस इतलो बॅटल जालें आनी एकूच पोजिशन बसो जाल्यार एकदां बरो दिसना एकूच जाग्यार बसोंक लागलो. ब्रदर पळयता कांय म्हणा हांव ब्रदरीक कळ्ळें मागीर तें वेरी गूड म्हटलें. प्रेज गॉड. अशें करून करून हांव थंय कामूय चड करून पावना कितें बसोन चड रावलो कित्याक जसो उठलो आनी तो चावतालो. सो बसोन स्क्रिप्चर म्हणून आनी 2 दीस उरला म्हटल्यार सारको फीट जालो. प्रेज गॉड. आतां टॅबलेटी घेतल्यो, इंजेक्शन घेतलें, ओ देवाचें उतर सोद घेतलें. प्रेज गॉड. तेन्ना ती मिस्टेक केली पळय हांवें डॉक्टरा कडेन वचोन ती मिस्टेक करी नाल्यार फायदो आसलो. बेश्टीच 4 इंजेक्शनां पडलीं भितर. तेजो फायदो आहा जाल्यार दुसरे भाशेन जालें, फायदोय ना. सो संवसारी वस्तू हें जाता पळय, हें कितलेंय कोर, इंजेक्शन मार आनी कितेंय मार, दूख ती दूख उरताच. प्रेज गॉड. आमी म्हणटात ते मेडिसिनान सारकें जाता, देवाचें उतरा शिवाय आनी कांय जायना. देवाचें उतर घेतले तेन्ना कितें जाता, मातसो टायम वयता, पण ह्या फावटी कितें जाता, तुजी इम्युनिटी सिस्टम म्हणटा पळय आनीक स्ट्रॉंग जाता. नेक्स्ट टायम ते दुखाक परत येवंक जाल्यार तेका रडचें पडटलें येवपाक, कित्याक ह्या फावटी इम्युनिटी सिस्टम तुजी वाडटा, त्या तुवें सोंसून घेतल्या. नेक्स्ट टायम तीच दूख येवपाक तेका 10 फावटी चिंतचें पडटलें भितर सरपाक. प्रेज गॉड. सो देवान आमकां तो आपले स्क्रिप्चर दिवन आमकां पावर दिलो, ताजें उतर दिवन आमकां ते एक मेडिसीन एक इंजेक्शन कशें आहा, पण कितें इफेक्टिवनेसान तूं उलयता, कितें सोत तुजे जिबेर कितले स्ट्रॉंगनेसान येता. बेश्टो म्हणटाय खरेंच, आनी त्रासान पडलेलो मनीस तो खरोच म्हणटा, कित्याक कांय उपाय ना. जेसा एकदां आनीक त्रासान पडलेलो, जेन्ना रिणान पडलो पळय तेन्ना उपाय नासलो. येदोळो अमावंट काम करून येवचेंच ना हांवें चिंतलेलें. कितली भाडी मारली म्हणून इतलो अमावंटान हांव केन्नाय रिणांतल्यान मेकळो जावचोच ना हें दिसतालें. पण जशेंच काम सोडून देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवलो, स्लो 6 म्हयन्यान सगळें चेंज जालें. 6 म्हयने लागले म्हटल्यार स्लो सगळें चेंज जालें. आनी तेन्ना कितें म्हाका उपाय ना. मायंड कितें म्हणटा, कामाक वच. हार्ट कितें म्हणटा, तूं बस. मायंड कितें म्हणटा, कामाक वच. मारता कितें म्हणटा, तें म्हाज्या भयणीकूय आपय काम करपाक. तेका कित्याक घेवन बसलाय, कितें करता तुमी बसून तुज्या पांया कडेन, कांय फायदो ना. धाड तेका काम करूं, हांव एकलेंच काम करता म्हणटा. जेजू कितें म्हणटा, मेरी बसल्या ते सारके बसल्यात, तूं आनी तेका डिस्टर्ब करूं नाकाय, तूं बदल आपल्याक. प्रेज गॉड. हालेलुया. समजता कशें बॅटल हांव म्हाजें म्हणटा. आतां आमचे दरेक आमच्या लायफान कितलीं कितलेंय तुजे कडेन दुडू जोडला जायत, ओ कितलेंय हे संवसाराचे वस्तू जोडला जायत, तें जेन्ना दूख पिडा येता पळय त्या टायमार आमकां हें सगळें साल्वार करिना. आमी एकदां मणिपालान आनी हें हॉस्पिटलान म्हारग हॉस्पिटलान जितले जोडल्या पळय तितले पासून वयता. हांवें पळयलां बरे बरे पयशेकार थंय नागडे जाल्या. बरें हॉस्पिटलान एकदां लागले म्हणजे उरले तूं सोंपोसोर भायर सरना. एकदां खंयची कीड लागली म्हणजे तुका सोडीत ना. अनलेस एंड अंटील तूं कीड लागचे पयलीं कीड लागता तूं जर देवाच्या उतराक म्हणून तुका एक विश्वास येयलो आनी तुजे कडेन आतां उतरां येयली जिविताची तोंडांतल्यान, साल्वार म्हणपाचें. आनी घेतल्या उपरांत तूं मेल्या पासून कांय फरक पडना. बरे जाग्यार आयज नाल्यार फाल्यां वचूंक जाय न्हू. बरे जाग्यार पावलो आनी कितें जाय. हें तळफडच्या जाग्याचेर खंयच्या जाग्यार पावले, स्वताच्या जाग्याचेर बरे जाग्यार पावले. ह्या संवसाराची एकठांय करून आपण वयचे पयलीं आमी स्वर्गीय राजाचे तरी एकठांय करूंक जाय न्हू. पळय एकठांय नार करूंकूच जाय. वी हॅव टू. कितें ना कितें आमकां एकठांय करूंक जाय. पण हे संवसारी न्हू, देवा राज्याची स्वर्गीय राज्याची आमकां एकठांय करूंक जाय. कितें तें एकठांय करपाक जाय आमी. स्वर्गीचें राज आमकां सांगता एकठांय कर. पण हे न्हू जे किडे खाता, जे चोरी जाता, ते आनीक कितें पिड्ड्यार जाता, असले वस्तू एकठांय करता की ना आमी, हय की ना. कितलेच एकदम रेस्टॉरंट हांवें जेन्ना असलें न्हू बरें बरें लाकूड आनी बरें बरें घातलेलें भितर हांवें म्हणजे रेस्टॉरंट हे करपाक. ते पयलीं कांय कळोंक ना, पण लास्टाक काडटा तेन्ना न्हू म्हाका कळून येयलें सगळे किडे खाल्लेले. भायल्यान बरें दिसतालें पण भितर पोकूळ जाल्ले. बरें लाकूड दिसतालें, बरें हें दिसतालें, कितें म्हणटा तें, प्रेज गॉड. सगळे जे वस्तू आमकां यूज करता पळय टेम्पररी स्ट्रक्चर आसलो. सो हे वस्तू सगळे पिड्ड्यार जाले, ते सगळे काबार जाल्ले. कशें, किडे खाल्लेले.
तशेंच आमचे जिवितान आमकांय किडे खंय खावपाक हे वस्तू जर तांकां खावंक जाता आमकां खावंक जावचें ना. सो आमी फोकस एम गोल हें सगळें चेंज करपाचें सारकेंच गरजेचें. फर्स्ट एम कितें, हांव कितें एकठांय करता, एकठांय कितें करता. हांवें म्हाज्या जिविताचेर देवाची उतरां घेवन म्हाजें जिवीत पयलें हांव जाग्यार उडयता, म्हाजो फुडार हांव जाग्यार उडयता. हांव देवाची उतरां वयता, हांव देवाचें उतर आयकता, हांव देवाचें उतर पाळटा काय. पाळप म्हणजे कितें, म्हाजे कडेन जावचें ना. हांव कितलेंय करूं पाळपाक म्हाजे कडेन जावचेंच ना. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. हांव पाळटेच म्हण आयज ना, फाल्यां 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 पावत ना, फाल्यां फाल्यां येयत ना तो. तेजे जाग्याचेर कितें करपाचो, खाली तोंडान उलोवपाचें. कितें आपल्या पासून कितें म्हूण उलोवपाचें, जें तुका जाय पळय तें. फोटींग सोडून सोत उलोवपाचें. सोत कितें उलयलोय आयज दिसती पडना, फाल्यां दिसती पडना. हांव 3 दीस पयलीं एक्चुली स्टार्ट कितें केल्लें, देवाचें उतर. जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो, पळयतालो वाडलें. जेजूच्या गायांनी आनी बरो जालो पळयत जाल्यार आनीक दूख वाडली. समजता न्हू, जाता न्हू अशें आमकां. सो देवाचो असायनमेंट समज कितें दिला आमकां आतां, हो देवाक जाय हो असायनमेंट केलो. देव सदांच मुरगडटा जेन्ना ताजे उतरा फाटल्यान आमी धांवता, ताजे राजा फाटल्यान धांवता, देव मुरगडटात. देवाक अशेंच आमी भावार्थान ताका मानवली जाता. नाजाल्यार आमी कितलेंय तूं फुडल्यान दाखय आनी फाटल्यान तूं कितें करतलो, कितें करपाचें तें करतलोच. कित्याक तुजे भंडार, तुजे काळजान जर भंडार कसले भंडार आहा पळय ताचेर डिपेंड आहा सगळें. हें सगळें तुजें टार्गेट आहा जे हे संवसार एकठांय करपाचें, म्हणजे तुजे भितर प्रॉब्लम आहा, तुजे भितर भांडार आहा तो सारको ना, संवसारी भांडार आहा. म्हणून हे संवसारीक एकठांय करपाक आमी फुडें सरता. सो तुजे काळजान खंयचो भंडार आहा हेजेर कळोन येता तूं कोणाक एकठांय करून भायर सरलाय. आयज आमकां दिसती पडना जाल्यार फूल आसूंक जाय आसली. हांगा कित्याक येवचें पडटा, कित्याक स्वताची जाणवाय जावपाक, स्वतान तें स्ट्रेंथ आनी आमकां रिन्यू करपाक, रिचार्ज जावपाक. आमी कुडीक कशें आमी रिचार्ज करता तशेंच आमकां आत्म्याकूय भूक लागता. जशी म्हाका कुडीक दूख आसा, आमच्या आत्म्याक कितलें दूख आसतलें. ते दिसा कळोन येयलें, हांव चिंत्ता म्हाका कुडीक जर इतलो पेनफूल जाता, म्हाजें आत्मीक जिवीतूय कितलें पेनफूल आसतलें. हांव नाका ती उतरां उलयल्ली आहा, पण आत्मीक वाठारांनी म्हाका कितलें पेनफूल जाता आसतलें. तेजे कडेन आतां कळना. जशेंच मॅनिफेस्टेशन जाता तेन्ना कळोन येता, पण ताजे पयलें झूज खंय जाता, आत्मीक वाठारांनी. म्हाका खरेंच पोटान दुखचे पयलीं आत्मीक वाठारांनी पयलीं थंय झूज जाता. तूं देवाक खबर आहा, आरे हो कितें करता, कित्याक चेंज करिना. प्रेज गॉड, हालेलुया. जायते वाटेन देव आमकां दाखोवन सिग्नलां दिवंक जायते वाटी, कित्याक तो देव आमी बरी आसूं वायट आसूं तो आमचे बद्दल बरेंच चिंतता. तो आमकां मोगान म्हणजे मोग, आतां जेन्ना आमी मोग करता फुडलो कितेंय करूं पूण आमी मोगाचीच भाशा उलयता. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सो हांव हे असायनमेंट म्हाका गोडेक दिसता की कितें कसलो असायनमेंट, थंय वचून 3 दीस 4 दीस रावपाचो कसलो असायनमेंट. पण म्हाका उमेद देवाच्या उतराक फाटल्यान धांवपाक. जेन्ना संवसारान हांव कितें आयकतलो, संवसारी न्हू, संवसारीचे वस्तू एकठांय करून फाटल्यान धांवतलो न्हू. ते वाटेचें देवाचें उतर तूं कांयच करना, उतरा फाटल्यान तूं आयकता आनी करता. तूं करताय म्हणून तूं व्हडलें ना, तूं एटलिस्ट 2 उतरां आयकोंक मेळता. एटलिस्ट तूं त्या कॉंग्रिगेशना भितर आहा जे तुजे उतरान भरलेलें आहा. हो उतर तरी तूं इल्लो पासून पळय. आतां ते एक वस्तुरी म्हटलें जेजूचे वस्तुरीची एक भासाभास जाताले आनी ती जेजू म्हणटाले, ती वस्तुरी म्हणटाली जेजूक म्हाजी धूव सारकी ना, तूं हांगा मातशें मागणें कर. ते म्हणटा ना ना ना, आमी हे सुण्याक म्हणटा आमी तें घालिना जेवण, देवाचें जेवण सुण्याक दिना म्हणटा. आयकलां सगळीं आयकलां? हय, देवाचें म्हणच्या जेवण आमी सुण्याक दिना म्हणटा. ताका सुणे पासून डायरेक्ट म्हटलें जेजून. आतां तें कितें करूंक जाय, तूं म्हाका सुणो म्हणटाय दाखयता, हांव घरा वयता बरें मनशां काडटा. आमी आतां रॅली काडटा म्हणटलें जालें न्हू. संवसार म्हणटा की ना, नाजाल्यार आमी पिसफूल तरी मार्च करतले, हय की ना. तूं असो म्हणटाय, सुणो म्हणटाय, मनशाक तूं इन्सल्ट करताय. प्रेज गॉड.
हांगा तेणें कितें केलें, सुणें म्हटले पासून म्हाका फरक पडना, तूं म्हणटा जायत म्हाका फरक पडना, म्हाका तूं चलता तो म्हाका तूं सुणें म्हटल्यार फरक पडना, पूण म्हाका जे कामाक जे मिशनाक जे हांव येयला तें म्हाका जाल्लें जाय. सो तो तें कितें म्हणटा, जर सुण्याचें जेवण तूं दिनाय, पूण जेन्ना मेजांतले वत्ता पळय, उरलेले पडटा पळय, एटलिस्ट ती सुणी तरी खाता, तें तरी दी. प्रेज गॉड. आमचे कडेन जाता खंय उलोवंक जायना. कित्याक हे फोटिंगाचे हितून आमकां तसलें चिंतूंकूच जायना. हे गॉडली विजडम, नॉट वर्ल्डली विजडम म्हणटा पळय, ही वस्तुरी ताका इन्सल्ट केल्लें की ना. आनी कोणें हे फावटी इन्सल्ट, जेजू कितें सोजमता आपणाक म्हणटले जाल्यार आमी न्हू. ओ मिनिस्टर आपणाक कितें सोजमता, ओ MLA आपणाक कितें सोजमता, आमकां हय लोकां फुडल्यान इन्सल्ट करूंक जाय. थंय सीस आसले, सगळे आसले, इन्सल्ट कोणा फुडल्यान गेले तेणेन सगळे लोकां मदें न्हू इन्सल्ट जावंक जाय आसलें न्हू. आमी इन्सल्ट जाता की ना. ओ आमी देवाची उतरां ना, आमी जायना म्हणपाचें, आमी ते मिटिंगेकूच वचपाचें नासले, थंय ते रिट्रीटाकूच नेक्स्ट टायम दिसती पडचें नासलें. वय की ना, पडटले. ओ सगळे उगी आहा, सो तुमी बरी मनशां न्हू, ताका लागून प्रेज गॉड, हालेलुया. सो हे वस्तुरीच इन्सल्ट करून पासून शेमलेस खंय रावन तेणें सांगलें एकूच उतर, जे उरलेले पडटा पळय ते सुणें तरी खाता न्हू, म्हाका सुणेंच सजमलाय न्ही तूं, चल तें तरी दी खावं. वय म्हटलें तेणें, कितें भावार्थ तुजो, चल म्हटलें, जालें तेजें चेडूं सारकें. सो कळपाक जाय, देवाचें देणें घेवपाकूच ही वस्तू खबर नासले आनी तो फोटिंगाचेर ती जिवीत जियेले आनी रोखडोच संवसारी एकठांय केल्ले जाल्यार भितर भंडार जर संवसारीत आहा जाल्यार ते सगळे इन्सल्ट आनी एब्यूज आनी ते सगळे घेवन बसपाचे गार्बेज आनी घरां कुरू 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 करपाचें, आपलें जिवीत पिड्ड्यार करपाचें आनी चेडूं जें बरें नासलें तेंय पिड्ड्यार जावप. प्रेज गॉड, हालेलुया. जेजून हे पासून दाखोवन दिला, कारण कितें तरी कारण आहा म्हणून देवान जेजून दाखोवन दिला थंयसर. अशें न्हू मनशाक इन्सल्ट न्हू, पूण ते टायमार इस्रायल बोर्जाक ते सुणें म्हणटा जायत, कित्याक ते इस्रायलचे नासले, ते कानन गांवाचे म्हणजे दुसऱ्या गांवाचे आसले ते, आवट ऑफ इस्रायल. सो थंयसर कितें तरी ते इस्रायल लोकांक ते चावयताले, हे हांकां देव ना रे, सुण्या कास्ताचे म्हणटाले. आमी म्हणटा न्हू सुण्या कास्ताचे म्हणटा न्हू आमी. आतां जेजून म्हटलें आमी बाबा सुण्यांक देवाचें जेवण दिना, आतां चान्स पडलो म्हणपाक न्हू, आनी तें बरें बरोवनूच उरलां आमच्या पासत म्हणून. पळय जस्ट इमॅजीन कितले गरजेचें आसतलें. प्रेज गॉड. गरजेचें हांव म्हणून बरोवन दवरलां की ना आमकां कळपाक जाय कितें चल्लां तें, गोंय कितें समजपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो म्हाजो असायनमेंट थंय वचोंक जाय म्हणून पयलो कोण येयलो, आनी हे फर्स्ट टायम न्हू 3 फावटी हेंच जालें आतां. आनी हितून कोणाची न्हू, म्हाजीच मिस्टेक आसतली, खंय तरी हांवेंच कुरकुर केला. ओके, दुसरो कोण न्हू, हांवूच, कित्याक जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आहा. ओके, सो असलें म्हणजे कितें, बरें कामा खातीर पासून एक एकदां अशें कामाक वचोन हांव आनीक मातशें रिन्यू जावन रिचार्ज जावपाक पासून पयलें असायनमेंट घेवचे पयलेंच देवसार पयलें तुका म्हणजे एनकावंटर करताय. तो कांय करूं शकना, येयलो वादळ मळ सगळें येयलें, पण ताका पावर ना. तो मनशाक तुमकां ताका पावर म्हणून वादळ म्हणून आवय तो हिरो जालो, ताका कांय ना. पावर आमकां तो हिरो न्हू, तो आमचो कोण तरी भाव म्हणटा झिंगो म्हणटा ताका कोण तरी, ताका तो हिरो न्हू, तो झिरो. आनी झिरोय म्हणिना ताका कितें हिंगो म्हणटा, झिंगो कितें म्हणटा. प्रेज गॉड, समजता न्हू. ताका आमी ताका व्हॅल्यू ना, ताका म्हणून तें नांव दवरलें झिंगोत म्हणून. कितें दिसलें तो सिंगा बी नाल्यार झिंगो म्हणटात. प्रेज गॉड. पण तो सिंगांनी चोडी ना, तो उतरांनी येता उडास जरा. सिंगाक रावशा, तो सिंगा दिसल्यारूच देवसार म्हणून उतरानूच येता. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो असो आमी जेन्ना आमी संवसाराचे भंडार जर एकठांय करता वा संवसाराचे वस्तू जर एकठांय करता, कित्याक करता, कित्याक म्हाका मायंडान हांवें एक गोल दवरला, म्हाका हेंच जाणा, हेजे शिवाय म्हाका खबर ना. सो हांव कितें करता, कुडीचें जिवीत जियेता, संवसारी जिवीत जियेता. आनी संवसारी हें जिवीत जियेता पळय, आमी संवसारी न्हूय, संवसारी आसलेले दुसरे भाशेन आसले, आमी संवसारी न्हूय, आमी टेम्पररी येयल्यात, थोडे दिसाक येयल्यात. हांगाच्यान स्वर्ग पत्तो वचोंक जाय, पूण स्वर्ग वयच्या जाग्याचेर आमी हांगा गायब जावपाक म्हणजे इफेंडान
पत्ते वचोंक नको आमी. म्हणून जेजू येवन आमकां तो परतो व्हरपाक म्हणून स्वता हांगासर क्रुसिफाय केलो, स्वताक आपणाक आमच्या पासत दिला. प्रेज गॉड. हालेलुया. टायम जावंक ना न्हू? हा टायम. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. ओके, एक लायन बरोवया तुजी, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हें तुमी एक्सपिरियन्स जातले. एक बरोवन घ्या, कित्याक तुमकांय फाल्यां कळोंक जाय कितें जाता तें. भिवपाची गरज नासता. खबर आसल्यार भिवपाची गरज नासता. खबर नाल्यार भिवूंक सुद्दां तरी तूं भियेताय. ओके, when I discover my assignment, I discover the Satan also. I discover the Satan also. Praise God. हालेलुया. हे सारखे हायलायटान बरोवन दवरा. जेन्ना तुजो म्हणजे जशें आमी उतर शिकता, आतां आयज आयकल्या देवाची उतर सजमणी घेवन जशें 3000 लोकांचो जो कन्वर्जन पयले जेजू पेद्रून केलें, तशेंच आमचेंय कन्वर्जन जेन्ना बिलीव करतात म्हणजे कन्वर्जन जावप. सो म्हाज्या काळजांतल्यान तें रिपेंटन्स जावप आनी बदलावणी येवप. सो जर हांव आतां निश्चय केला की हांव देवाचें उतरां आनी देवाचो राज्यान कितें आहा पळय तें एकठांय करपाक न्हू. हें जें करतालें आमकां फायदो पडना, कोणाकूच फायदो पडना, कोणाकूच फायदो पडना. आनी देव खात्री घेता, आमच्या सगळ्यांची खात्री तो घेता. तो आपूण जबाबदारी घेता आमची. ओके, कितें म्हणून तुमी म्हाजो राजवट सोदा, म्हाका सोदा, म्हाजे नितीवंतपण सोदा, बाकीचे जे वस्तू जाय पळय हांवें घडलेली आहा सगळे तुजीच त्यो, तुज्या एड जातले, सगळे एड जातल्यो. सो हे आमकां हे फिक्स जावपाक जाय. आमी जी खात्री आमकां दिल्या पळय ताजे खातीर, वय की ना? जे खात्री दिल्या ती आमकां मेवतलीच की ना? कोणाक उपास मारचो ना. हांवें ऑब्जर्वूय केला, जायते फावटी ऑब्जर्व केला. इवन बस स्टँडाचेर आनी खूंय आसता पळय ते केन्नाय पळय तूं, ते न्हिदलेले आसता, तांकां कांय न्हू, पण तांची पोट आमचे कितें बरें भरता. तांकां बरें चिकन मटन सगळें येता. पण प्रॉब्लेम एकूच आहा, ते मेवता हे पण एक्स्ट्राय मेवता म्हणून ते जुंबा जाता. पयलें आसतलें ना? पूण देव खंय ना खंय मनशाक काकूत करून ताका धाडटाच जेवण. भुके कोण मरना, भुकेक मरना. त्या मनशाक तो एक्चुली एक थोडे मनीस तितूंतले आवट ऑफ मायंड, तें खबर ना जेवण कितें कितें, त्या लोकांक पासून देव धाडटा. हांवें ऑब्जर्व केला जायते फावटी जेन्ना भोंवता रात वयता तांकां बरें जेवण हांव वयना पळयतात. आवयस तांकां चिकन बाबा, आमी आयज 10 हाडले आनी चिकन खाता. प्रेज गॉड. हांव बरें आहा. देव जायते तांकां म्हणजे तांकां खबर ना, आवट ऑफ द मायंड म्हणजे तांकांच खबर ना तें कितें तें. तांकां टॉयलेटीन वचोंक जाय, सुसू करून काका तेंय खबर ना. त्या मनशाक पासून देव पावता जाल्यार आमकां पावचो ना? आमकां खबर आहा न्हू, आमकां खबर आमी कोण तो, मेल ओ फिमेल, तेंय खबर आहा. तांकांय तें खबर ना. तांकांय खबर ना हांव दादलो बायल, ते पासून कितें तांकां खबर ना. हांव करता आमी जाय मातशें मिक्स जाल्ले तेणी कळटा. थोडे बरें आहा, थोडे व्हेरी गूड, ब्लेस्ड आहा सारकें. प्रेज गॉड. आनी हांगा सिस्टरींक सगळें खबर आहा, कित्याक डेली तितूनच आसता. थँक्यू जीजस. हालेलुया. सो जर आमी देवाचे उतरान येयले आनी आतां म्हणटा कितें आतां सुशेग जातलो ना, पयलो येतालो एटॅक करपाक कोण? देवसार. पण ताजे कडेन ताकद ना, भिवपाची गरज ना. हांव प्रॅक्टिकल सांगता, भिवपाची गरज ना. आमी आयकलें केन्ना न्हू, भिवपाची गरज ना. देवूय म्हणटा भिवपाची गरज ना. प्रेज गॉड. कित्याक आतां आमी जाणा न्हू कोण येतलो. म्हाजो असायनमेंट चेंज जाला, कोण येतलो? देवाचें उतर घेयना फुडें, असायनमेंट मेळना फुडें कोण येतलो? आनी जो तो येता कळपाचें माय मिशन इज सक्सेसफूल. आतां म्हाजो म्हणजे हांव मिशनान आसा, तूं मिशनान नाय, देवसाराची ती वळख जावची ना.
तुका आनी तें येवचें ना. कित्याक आतां कशें कळटलें? पयलो तुका कळपाक जाय कितेंय बरें काम जाय पयलो देंवसार पयलो येता कळपाचें आय एम इन रायट मूव म्हणून. रायट जाग्यार वयता आपूण. रायट जाग्यार नाल्यार तो येवचो ना, ती येवपाची गरजच ना. कित्याक तूं रॉंग वाटेन तूं आनी कितें येतलो? तूं रॉंगूच वाटेन आनी तो येतलो कित्याक? ताची गरज ना. आतां तूं स्वतान भितर भायर सरताय, स्वत वाटेन वयता आनी असायनमेंट करून वयताय, ताका नाका हाती भायर गेल्लो, ताका नाका. ताका जाय तूं एकठांय कर रे. जुदसान करूं ना 30 कॉइन, तो खाली गेलो तो गेलो. तूं कर रे, तूं कांय जावचें ना. तो 30 कॉइन त्या टायम म्हणजे 30 लाख केला आसतलें, पण ताका ते 30 लाख खावंकूय पावना पिवंकूय पावना, वाटेरूच गेलो. आमी तशेंच आमची गत तशीच जाल्या, वय की ना? कितें जोडल्या तें खावंक पावना कितें आमी भरपूर एकठांय करून दवरलें. कितें कोविडान येलें सगळ्यांक. कोण खातलो आतां? भुरगीं खातले. भुरगीं चड जाले तर भुरगीं कितें करतलीं? कोण यो मारतलो, कोण कितें सुबेज पयशे जाले कितें करतले? खंय दवरतले? कोण ड्रग्स, कोण हें खबर ना. भुरगीं तांकां कसली संबंधान कसले फेलोशिपान गेल्या पळय त्या प्रमाणे तेंचें जिवीत जालें. कोण बरें फेलोशिपान उतरना साल्वार जाले. ते पयशे हाडले देवाच्या राज्यान दिले, ते साल्वार जाले. आनी ते बरे उपयोग पयसो जालो आनी मल्टिप्लाय जाले तेंचे पयशे. प्रेज गॉड. पण मोस्टली हें जायना. मोस्टली कितें जाता? कोण ये, कोण ड्रग्स, कोण यो सिगरेट्स, सुबेज पयशे आहा नको कितें करपाक. थोडे पयशे आहा जाल्यार कितें जाता? कामाक वचूंक जाय, बिजी रावंक जाय. तितून तरी मातशें दीस फुडें तरी ओडटा. मातशें आतां मरपाचो मातसो लांब वयता मातशें जिवीत, कित्याक तूं मातशें मायंड ऑक्युपायड जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमचो असायनमेंट रायट आहा म्हणून केन्ना कळटा? जेन्ना कितें तरी आड येता ते जेन्ना तूं बरें काम करता पळय. सगळ्याचें जिवीत ना जालें. डेवीड जसो ताका किंग म्हणून एनॉयंटींग केलो, मागीर कितें जालें? पयले गोलायता कडेन तेजें, वय की ना? हय कितलेच आतां पळय. आतां इवन जेजून आमकां दाखयलाच कसो. इवन जेजूक सोडूना. जेजू आसतना ते बोटीर पासून देंवसार सोडिना. जेजूक पासून दाखोवंक सोदता हांव कितलो पावरफूल म्हणून. पावरफूल तो न्हू, आमकां दिसता आमी पावरलेस म्हणून. पावरफूल तो न्हू, आमकां दिसता आमी पावरलेस म्हणून तो पावरफूल दिसती पडटा आमकां. नाल्यार आमी चड पावरफूल, तो पावरलेस. तो शिव शिव न्हू. शिव कसो तो दाखयता आपूण तो शिव पूण शिव न्हू. बेश्टो आरोडटा बेश्टो. एक फातर काडल्यार सुण्या भाशेन धांवतलो. बरें आवाज पळय कसले. ब्रदर जॉनचो बरो काडटा. म्हाका ते लायक, ते आवाजूच लायक तो. प्रेज गॉड. तो शिव दिसतालो पळय, फातर काडल्यार कितें जाता? सुणा जाता. फातर काडल्यार कितें जाता? प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हणून हे सोत म्हणजे कितें जाता? आमचो टार्गेट फर्स्ट कितें? एम कितें? देवाचो राजवटाचो हांवें तें एकठांय कशें कितें तें एकठांय करपाचें आनी कशें करपाचें. हो म्हाजो मिशन. हे म्हाजें डिस्कवरी, म्हाजो असायनमेंट. म्हाजो असायनमेंट कितें? म्हाजो फायदो जालो जाय की ना? चिंतूंकूच जाय न्हू. देव तुजे फायदो चिंत्ता. आतां तुजो फायदो कितें? कसो? देवान सांगलें त्या प्रमाणे तुजोच फायदो. देवाचो फायदो न्हू, आमचो फायदो. आमचो फायदो. आनी कसो तो फायदो जाता? जशेंच आमकां आमी डिस्कवर करता म्हाजो असायनमेंट देवान कितें केलां, कितें दिलां तें. आनी स्टेप बाय स्टेप एक एक असायनमेंट आमचे कडेन घडोवन येता. एक केलें दुसरें येता, दुसरें केलें तिसरें येता. हितून जेन्ना देंवसार पयलो येता आनी ट्राय करता आमकां तें नाका. नॅचरली खंय दिसता तुका देंवसार खंय दिसना, सारको नॅचरल खंय दिसता. आनी देंवसार खंय दिसना. तो हालत आरोळत येयना. तो जो सायलंटली आतां पळय वादळ मोड हें देंवसार म्हणटलो कोण म्हणटलो देंवसार म्हणून? वादळ मोड वारो येता आनी असो फोर्सान वो नॅचरली मोड येयला. आतां दर्या वादळ मोड येता तेन्ना कितें म्हणटा? नुस्तें मारपी कितें म्हणटा? आयज तुफान जाला रे, शी जायना आयज, बेश्टे येयले आमी नुस्तें मारूंक म्हणटले न्हू. वय की ना? नॅचरली दिसता की ना? तरी आसतना ते नॅचरली म्हणून सगळे सीस फटवले की ना? ते भिवंक लागले की ना? आमी मरण वयतले म्हणून चिंतूंक लागले की ना? सारकी तेंची चिंतना ना. त्यान जेजून उठोवन दाखयलें की ना तुमी जे भियेल्ले पळय तें सारकें न्हू. तो तुमकां दाखयतालो आपूण रोडीक लागून भेकणायतालो, पूण तुमचे कडेन पदवी आहा, पावर आसा, तुमी उलया न्हू अशें. सो तेणेन
उलोवन दाखोवन दिलें की पदवी म्हाजे कडेन आसा म्हणून. हालेलुया. म्हाजे जिबेर पदवी आसा. सो हांव जें उलयता पळय जायते मॅटर करता. हांव जें उलयता पळय म्हाका डायरेक्टली इफेक्ट पडटा तें. दुसरो कोण उलयता पळय तुजेर इफेक्ट पडना. अनलेस एंड अंटील दुसरो उलयता आनी तुवें आपणावन घेताय जाल्यार तुका इफेक्ट पडटा. तूं आपणायताले आनी आमकां संवय पडल्या बरें तें आपणावपाचें ना आनी वायट तें आपणावपाचें. संवसारी तें आपणावपाचें चड आमकां. कोणें कितें तुका बोट दाखयलें रोखडेंच आपणायता की ना. बोट अशें आसून बसलें जाल्यार पासून म्हाका दाखयलें म्हणटलें. आं हे 4 बोट अशें न्हू तें. बोट अशें पासून आसलें न्हू दुसरो मनीस कितें म्हणटा तूं म्हाका केलोय म्हणटा. तुवें म्हाका उलयलाय तुका सोडचें ना हांव. तुका अशें दाखय पासून म्हाका म्हटलें कित्याक थोडीं उतरां उलयना फुडें दिसता की म्हाकाच म्हटलें म्हणून. आनी मागीर तें उतरां ओडून घेता आपल्या पासत. तें कोणें जालें आतां तेणें घेतलें म्हणून जालां नाल्यार तेजें न्हू उतरां तीं. सो आमचो फुडार मोडूंक आनी जोडूंक आमचे जिबेचेर आसा. देंवसाराक दाखोवपाक ताजो जागो परतो परतो ताका दाखोवपाक आमकां दाखोवचो पडटा. कित्याक जंय तिवून करून दिल्लें आहा खाली जागो परतो पळयता पळय दाखोवपाचो जागो. बाबा थंय तूं डस्टबीन थंय आहा. कचऱ्याक डस्टबिनान उडयता म्हणून आमी कचऱ्याक जागो खंय दाखयता बेडरुमान. आं प्रेज गॉड. आमी कचऱ्याक बेडरुमान व्हरून दोता बेडार दोता ओ ते डस्टबिनान दाखयता. तोच देंवसाराचो कचरो म्हणून ताका डस्टबिनान जागो दाखोवपाचो आमी. आमचें काम. दाखयता कोण आमी दाखयता ना. कचरो आहा म्हणून तोय घेता आपणायता ओ म्हाका दिला म्हणून घेता आमी कचरो. शेजारी बरो न्हू हो बरो न्हू म्हणून आमी कितें केलें हांवें उलयलें. मनशाच्या आड उलोवपाक आमकां रायटूच ना न्हू. आमी कंपेर करपाक तांचे अगेन्स्ट उलोवपाक रायट ना. हांगासरूच आमी व्हडली चूक करता. हांगा कितें म्हणटा हांव कंपेर करून देवाची इन्सल्ट करता. देंवसाराक एंट्री दिली तुवें. येयलो देंवसार कितें करपाक तुजें ना पिड्ड्यार करपाक. कसो येयलो तेका येवपाक रायट ना. तुवें तेका गेट काडला यो बाबा यो भितर सर. गेट कोणें काडला हांवें काडला म्हणून येयला. तेका नाल्यार ताका केदे वळो तो बोवा मारून भायल्यान तर हट रे म्हणपाक तेका. तो येवंक ना म्हाका ड्रूम ड्रूम करून पोटान 4 इंजेक्शन मारून लायलो. को फटयलो म्हाका पळोवंक ना. टॅबलेटी आनी इंजेक्शन मारून फर्स्ट टायम को फटयलो पळय म्हाका. आनी हांव उगी रावलो कित्याक सांजे पासून म्हाका रेडी जावपाक जाय. तें आनी दूख घेवन कोण वयतलो. इंजेक्शन पडटालें बरें जाता न्हू जावं न्ही म्हटलें चल पळयतालें तितून सारकें जायना. कितें करपाचें डबल जाता. 12 वर्साची ती वस्तूची उगड आसा न्हू. प्रेज गॉड. डबल जालें ओ पेकोणी मेवले दोतोरा कडेन वचून. वाडलें की ना आं सारकें वाडलें. पण जे दिसा ते म्हणत रावले पेकोणी ना. सोंसता आसली बाबडी. कितले दीस सोंसले आसतले सोंसले ओके. पण म्हणत रावले पूण असो वेळ येयना फुडें ती फाटीं रावंक ना. भावार्थाची स्टेपां भायर सरली. शक्ती आसची ना तरी भावार्थ ताका उखलून व्हरता. कित्याक इतके दीस ताणें म्हणून आपणाकूच म्हणून म्हटलें म्हणून ताका तें डेस्टिनेशनार पावलें. ताजो असायनमेंट सक्सेस जालो. म्हणून आपणाकूच म्हणून भावार्थूय वाडलो आनी कॉन्फिडन्सूय वाडलें आनी स्ट्रेंथूय गावलें. ताजी एबिलिटी ना जेजूक वचोन ताका हात लायतलो म्हणून ना. एबिलिटी नासली ताचे कडेन. ताका पेकोणी मेवपाची ताका एबिलिटी ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ओके मॅथ्यू 6:19 ओके 15 लायस सिस्टर कोण नांगा. थँक यू जीसस. 15 हालेलुया. सुकोलिक. प्रेज गॉड. आतां पळय वयर सगलें दीस विजडम डिसेंडड नॉट फ्रॉम अबाव बट इज अर्थली सेन्शुअल अँड इमोशन. इमोशन म्हणटा फिलींग म्हणटा ना म्हाका हें फील जाता म्हाका तें जाता. आमकां फिलाचेर आमी वयता न्हू. म्हाका फील जाता तशें हांव चेंज जाता. म्हाका इमोशन आहा तो हांव चेंज जाता.
पण जे कितें स्ट्रायफ लायज आनी वयर काड ब्रदर कितें But if you have bitter, envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. So bitter, envying and strife, आता हे सगळें आमचे कडेन देवाचे सोडून संवसाराचे जे आमी एकठांय करता पळय हें सगळें इनवॉल्ड आसा. तितून हें सगळें बिटर म्हणजे कोडसाणूय आसा, मागीर कोंकणी कितें म्हणटा कोडसाण आनी स्वार्थीची आशा आनी आनी निंदुकाय हे सगळें म्हणटा देवाची न्हय म्हणटा. देवाचें म्हणटा हें सगळें पळय आमकां दिसता कितें म्हाका फिलींग दिसता, म्हाका फील दिसता, म्हाका इमोशन म्हणजे भावनाची दिसता आमकां, म्हाका आयज बरें दिसना, आयज हें तें आमी इमोशनाचेर वयता. आमकां दिसता हें फिलींग जाता म्हणून हें म्हणून ना ना हें सगळें म्हणटा. नेक्स्ट 15 सिस्टर. हें सगळें बिटर एनविंग स्ट्रायफ हें स्पेशली फोकस केल्लें आमकां आनी दाखोवपाक हें सगळें कितें अर्थली सेन्शुअल एंड डेवलिश. आमी जे संवसारीचे एकठांय करता पळय ग्रेस्काय हें कितें सगळें कित्याक लागून कित्याक हें संवसारी म्हणून सेन्शुअल म्हणून आनी कित्याक लागून आमची जे भावना आनी इमोशन घेवन आमी तें एकठांय करता. फाल्यां कितें जातलें, फाल्यां कितें जातलें, फुडार कितें जातलो, भुरगीं जातलीं, भुरग्यांक कितें खावयतले, हें आमी इमोशनाक पडटा की ना. हें म्हटलां देवान फाल्यांचे फाल्यां आसून रे, तूं आयज पयलें जिये पयलें, फाल्यांचें टेंशन आयज कित्याक मरताय म्हटल्यार केन्ना आमी म्हणी जात न्हू. आयकोंक बरें दिसता, डिस्कस करता, पण खऱ्यानूच आमच्या जिवितांत फाल्यांचे फाल्यां पळय आयज कित्याक पडला. आमी चिंता फाल्यां फुडार कितें जातलें. फुडार देवान म्हटलां तूं उलय हांगा, तुजो फुडार तसो जातलो, तूं उलयता. उलोवचे जाग्याचे देवाची उतरां आमी संवसारीचे एकठांय करूंक बसल्यात. आनी हे सगळे वस्तू जे आमी एकठांय करता पळय आमच्या स्त्रियांच्यान कितले करूं शकता, पण जे आमी देवाच्या स्त्रियांच्यान तेच वस्तू भरपूर आमी एकठांय करता. अब्राहम सारको रीच आसलो, सोलोमन सारको रीच आसलो. कसो आसलो? देवाक उमेद, आमी वयर सोडलेली देवाक उमेद, देवाक जाय आमी भाटकारा खंय जियेली, देवाक जाय आमी ग्रेस्कायेन भरलेली. नाका देवाक, देवाचो स्वभाव कसो, ताजी भुरगीं वाडलेली वो सांडलेली जाय, गरीब जाली जाय भुरगीं. सो देवाक खबर आहा, बापाय खबर आहा, स्वर्गीचो बाप आमी कितें अर्थली सेन्शुअल डेवलिश जाल्यार स्वर्गीच्यान येयले हें. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. Philippians 3:14 card sister. Praise God, thank you Jesus. हे कसले डिसेंट विजडम, हे खंयच्यान येयलाय विजडम, हे संवसारी. ही जाणवाय आमकां भरल्या पळय, जाणवायन जे भरल्या आमी ते संवसारी. हे संवसारीन आमचो कोणाचोच फायदो जावंक ना आनी जावचोय ना, तरी आमी तुजे फाटल्यानूच आहा. कित्याक भियोन इमोशनली जाता, फाल्यां कितें जायत काय म्हणून भावनान भरलेली आसता आनी वेगवेगळे फिलींग येता, फाल्यां कशें जातलें हे टेन्शनानूच आमी आयज प्रिपेर करता. हालेलुया. I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. हेजे पासत आमी धांवपाक जाय. कोंकणीन वाच सिस्टर. जेजू क्रिस्ता सोवे, जेजू क्रिस्ता सोवे वयर सर्गार इनाम जिंकूंक देव आमकां आपयता. ते इनाम म्हजो शेवट, म्हजो पयलो. प्रेज गॉड. सो तो इनाम, तो शेवट इनाम तो आतांच आमी सोदून आमकां तेजे फाटल्यान धांवपाक जाय. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी बाकी हे संवसारान कितें आमकां जाय पळय, जे आमचे एबिलिटीन जावचें ना पळय, ते देवाचे ह्या प्रायजा देवाचे एबिलिटीन आमकां शुअर अब्राहमाची ग्रेस्काय आमची जाता. जोडूंक नाय, पूण येता तुजी बर्थ रायट कहें. जशें तूं आपल्या भुरग्यांक सोडून वयता पळय, तसोच देवान आपल्याक आमकां दवरून दवरलेले आपली ग्रेस्काय आमचे पासत.
अब्रामाक आपयला, ताका ग्रेस काय बोलला, आनी ताजी ग्रेस काय तो सगळे आमकां दिल्ली आसा. हालेलुया. संवसारीची ग्रेस काय जाय नो प्रॉब्लम. अब्रामाची सगळी संवसारीक ग्रेस काय आमकां आसा. प्रेज गॉड. ते ग्रेस काय भियेता जे आमकां देवान दवरले आहा, ते ग्रेस काय भिवून आमी आमी आमच्या एबिलिटी प्रमाणे धांवता. पूण आमी खंय आमी सोडून हांगा जेजू क्रिस्ता फाटल्यान धांवूंक जाय, जे तेणें सांगलां. हुंयचो प्रायज, हुंयचें तें आमकां जाय. कसलो इनाम जे आमी संवसार एकठांय करता तो इनाम न्हू. आमकां ते आमकां हॉस्पिटलान धांवणयता, हांगा धांवणय, थंय धांवणय, तो इनाम कितें. तें घर इतलें ब्युटिफूल बांदलाय, पण तुवें घरान न्हिदचे जागे ते हॉस्पिटलान न्हिदला, खंयचें बरें. हालेलुया. अंडरस्टँड कोंकणी न्हू. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. बरें ब्युटिफूल मोगलो बांदला, पण हॉस्पिटलान न्हिदता जाता. सगळ्यांक कितले जाणांची तुवें एक्झाम्पल पळयता. प्रेज गॉड. हाऊ मच टायम आय हॅव. जाले 5 minutes more. प्रेज गॉड. 5 o'clock. त्यात तरी ग्रेस पिरियड 5 minutes एक घेऊ. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमचे पळय कसली चिंतना तयार जावपाक जाय. आमचो एम गोल कसो आसपाक जाय. आतां हें जे देवान दिलां हें फुकट दिलां. हें हांवें मेहनत करूंक ना. ही लायफ हें कूड हें जिवीत दिवपाक हें हांवें करूंक ना. देवान म्हाका फुकट देण्यान भरला. होय की ना. आतां हे देण्यान भरला म्हणून म्हाजें काम कितें आहा. संवसारी आनी अर्थली आनी सेन्शुअल सोदपाक, डेविलीश सोदपाक, ह्या उंच जे दिल्या देवान पळय ते हांव प्रेस करून फॉरवर्ड वयतलो, टुवर्ड्स वयतलो. खंय देव जेजून केलें. द मार्क फॉर द प्रायज ऑफ द हाय कॉलिंग. जे आमी लो कॉलिंगाक वयता पळय ते हाय कॉलिंगेक आमी वचपाक आमकां देवान आमकां रोचला. हाय कॉलिंग. आतां पळय आमी येयल्या न्हू. आमी संवसारी कितेंय करूं येताले तें सोडलां. आतां येयल्या कित्याक हे हाय कॉलिंगाचे सजमणी घेवपाक. थोडी जाणांक सजमणी आसा तर येयल्या कित्याक हे जाणां कितें हाय कॉलिंग हांगा आसा म्हणून ह्या वेळार टायम काडटा हांगासर घरा काडी येताले. आनी जायतीं कामां संवसारान थंय काडी येताले. थोड्याक येवंक ना कित्याक टायम ना, बिजी. कित्याक येवंक ना दिसता. नाल्यार खाली आसूंक जायना. हें उतर तांकां घरा वचून कोण तोरी जेजू घराय धाडटा. हांगा तो येवंक जायना जाल्यार घरा घेवचोच ना. आपल्या कम्फर्ट झोनार कोण घेयना. जेन्ना पेट पडटा पळय तेन्नाच म्हाजे भाशेन डॉक्टरा कडेन धांवता मागीर. प्रेज गॉड. पेट पडटा तेन्ना कळटा मार पडलो म्हणून न्हू. दुखता तेन्नाच कळटा दूख म्हणून कितें तें. दुसऱ्यांचें दूख. आपल्याक दुखना जाल्यार दुसऱ्याचें कितें तें कांय न्हू. आपल्याक दुख तेन्ना कळटा दूख म्हणजे कितें तें. प्रेज गॉड. सो हाय कॉलिंग देवान आमकां जी उंच कॉलिंग सगळ्यांक वय आमी प्रेस करपाक जाय टुवर्ड्स द हाय कॉलिंग बाय गॉड. आमी सादी मनशां न्हू. आमी सुपर नॅचरल मनशां म्हणून आमी खंयच्यो प्रेस करून खंय टुवर्ड्स द हाय कॉलिंग आमी फुडें सरपाक जाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आनी कसो सोडतलो पयले म्हाजें मन ग्रीप दवरपाक, जागे दवरपाक की हो मन असो धांवता की कितलींच हजारांनी आमची चिंतना चेंज जायत आसता. तेका जर जाग्यार दवरपाक जाय चिंतना जाल्यार देवाचें उतरूच तेका बांदूंक शकता आमच्या मायंडाक. नाल्यार कोण बांदूंक शकना. आनी उपाय ना. आमच्या मायंडाक जर प्रेस करून टुवर्ड्स हेजे कडेन हाय कॉलिंगाक जर वचोंक जाय जाल्यार आमच्या मायंडाक देवाचें उतरूच बांदूंक शकता. जाल्यार तुजें उलयताय पळय तेंच बांदतलें तुज्या मनाक आनी त्या हाय कॉलिंगाक पावतलो. तुजी एबिलिटीन हाय कॉलिंगाक सोदताय जावचें ना. देवाक नाका तुजी एबिलिटी. आमची एबिलिटी कसली संवसारी. ती एबिलिटीन देवाचें कितें मेवतलें. प्रेज गॉड. समज आमी कोण ती आमकां कित्याक धाडला. हाय कॉलिंग प्रायज ऑफ फॉर द प्रायज ऑफ द हाय कॉलिंग ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस. ऑफ गॉड. हाय कॉलिंग ऑफ गॉड जेजू क्रिस्ता वरवीं. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सो टायम जाला आनी ओके 5 जावन गेली. प्रेज गॉड. देव बरें करून तुमी हो वेळ दिलो म्हणून आनीक शिकोवं येतालें. पूण प्रेज गॉड इतले पासून आमकां कळोन येयलें सजमपाच्या आयचो दीस बरो येयलो. कित्याक जेजू आवडटा तो आमचे पासत मागत आसा. कित्याक म्हणून मागता आसतलो जेजू आमचे पासत. कित्याक म्हणून मागता आसतलो. हें हाय कॉलिंग म्हाजी भुरगीं घास मारले पळय हाय कॉलिंगाक.
हे हाय कॉलिंगाक घास मारल्या माझी भुरगीं घास मारल्या म्हणून तो विनंती करता कोणाक? बापाय कडेन मागणें करता. बापायचो हात येवन तिच्या मनात बदल जातले म्हणून जेजू थंय मागणें करता आमचे पासत. आनी आमी म्हणटा तूं मागणें कर रे, तूं मागणें कर रे, तूं मागणें कर. हालेलुया. आमी जेजू कितले फावटी मागणें कर म्हणा आमी सांगूच ना, तरी तो मागणें चालूच आहा बापाय कडेन. तो म्हणटा आय एम इंटरविनींग, हांव चालूच आहा म्हाजें, तूं विचार ना विचार, म्हाजें चालू आहा. प्रेज गॉड. आतां उरलां कोणाचें काम? आमचें. प्रेस करून ते हाय प्रायस कॉलिंगाक घास मारपाक. थँक यू जीसस. ओके, सो उबी रावया, देवाक थँक्यू म्हणया. Thank you, Abba Father. Oh, loving Father, you are so good, so sweet, so wonderful for revealing this truth to us once again, to strengthen our mind, to not to get diverted to that goal of this world, to collect the treasure of this world, but to the high calling which comes from you. Thank you, Lord, for strengthening with your promise that we live to live by the emotions and the feeling what the world gave through earthly, sensual and devilish way, living all that, the truth which leads us to press to the high calling given by our Lord Jesus Christ. Thank you, Abba Father. We love you for helping us to know you first of all, that we can fall in love with you. This all happens when our aim and goal focus is only on that where we love. Yes, Lord, help us to love you more and more. This is only possible with your ability, not with our ability. Thank you, Lord, that we know we never knew you, but you loved us so much. You loved us so much, and you've been loving us. You are telling us again and again the love story from you. Thank you for loving us even though we never knew you, even though we are still making so many stupid mistakes, so many things which are not going right in our own life, so many words which are not aligning to the words which you desire to. Thank you, Lord, for not looking the way the world looks. If I want a good job, they want to see my history, background, my certificates of my academic years, my past. And according to my past, I will get present, future. But Lord, in your kingdom, you don't look my past to give me my present and my future. That's greatness of you, Lord. Thank you. We praise you, Father God, for this wonderful loving, wonderful, the deep love what you have loved with your unconditional love. Thank you, and we praise you that we each one of us, with this teaching, we are anointed. And this anointing we want to carry not in our own life, but in our own, first of all, our loved ones, our family members. Taking your word and we reconcile to our own family and love them the way you have loved us, the way you have reconciled us. Yes, Lord Jesus, you are a perfect demonstration. You are a perfect living sacrifice what we can see in our own life. We can see in you that we want that same in our own life. Thank you, and we praise you, Father God, for every good things what you have done and what you're going to be doing. We love you, we praise you for this wonderful, wonderful, not only now, but even in the future, everything what you're going to speak to us, share your knowledge to us, teach us, strengthening us, and everything what comes from you, we glorify your name. We are thankful to you. And we want only you to have a dominion over us. We want your word to rule us. As now we have realized, now we have understood that we are created in your likeness and in your image.
So we don't need to focus to any demonic things, any sensual, worldly or devilish. Thank you, Father God, for your wonderful, wonderful things which is happening in our life. This anointing is flowing in each and every one. And not only here, all those people who are hearing in the YouTube, all they are blessed to hear this teaching. And more secrets you are going to teach us. And thank you for everyone who is here are so much anointed. They have become a doer of the word of God. That means they have decided to reach out and solve others' problem. Fulfill the assignment what you have given in their life. Thank you, Lord. This everyone has become a warrior to work for that high calling what you have given to us. And we are ready to press towards to that high calling. Thank you and we praise you. This is our prayer that you have heard, and we make this prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Give glory to God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. So you are blessed. Next Saturday is not there. So now it will be the next Saturday, not this coming, but it's next. Thank you. You are blessed.